लक्ष्मी द्यावी कृपा करा रे बाबा टेलिफोन आहे नमः रॉंग नंबर आहे नमः पैसा आहे नमः रुपया नमः तुम्हाला केन्ना केन्ना भंय दिसता की आपलो जॉब केलो जाल्यार दिसतात डेफिनेटली हय आनी हेज्या खातीर तुमचें प्रिपरेशन कितें आसता एटीट्यूड एंड ईगो शुड बी लायक अ अंडरवेअर यू शुड हॅव इट बट यू शुड नॉट शो इट सामकें एग्री एक एक्टर म्हणून कितें फेस प्रॉब्लेम दिसता जो गोंयान अजूनय आमी भुरगे फेस करतात एक्टिंगेन स्पेशली बाई नमस्कार नमस्कार म्हणजे खूप खूप स्वागत हा युनिक अचिव्हर्स शोन म्हाका स्पेशली ह्या पॉडकास्टाचो आमचो एक उद्देश सांगपाक जाय जेणे करून एक ऑडियन्साचो टायमूय वाचतलो आनी तांकां कितें पॉडकास्टान आमी उलोवपाचें डिस्कस करपाचें तें कळटलें पॉडकास्टान आमी बेसिकली एक्टिंग रिगार्डिंग जशें तुमी एक्टर जाले आयटी फिल्डान काम करतना तुमी एक्टिंगेन सगळे बऱ्यापैकी काम करतात तुम्ही बऱ्यापैकी शॉर्ट फिल्मांनी काम केल्ले आसात नाटकांनी काम केल्ले आसात तुमचे वेगळे वेगळे प्रयोग असतात एक खरे एक्टर कशें जावप हेच्या रिगार्डिंग आमी थोडे पॉडकास्ट भरपाचे आसात आनी इवन एक आयटी फिल्डान तुमी कित्याक गेले कित्याक बिंग म्हाका एक तुमचे जेन्ना आमी ओवरऑल स्टडी केली आपल्या टिमीन सुद्दां तेन्ना दिसतालें की हो खऱ्यांनीच आयटी फिल्डांतलो हो आयटी फिल्डांतलो कमी दिसता आमकां आनी एक्टिंगेचो चड दिसता खरें आसा बरोबर आसा सो हेजेर आमी ओवरऑल डिस्कस करपाचें आसा ऑडियन्सांक इतलेंच सांगपाक सोदता तुमी तुमच्या फुड्यान नोटपॅड घेवन बसा जेणे करून तुमकां एक्टिंगाचे भितरले गजाली कळटले आनी आमी ते स्लोली करून ओपन अप करपाचें आसा सो सुरवातीक एक पॉडकास्ट सुरवात करच्या पयलीं एक म्हाका आतां सांगल्याच म्हणून म्हाका तुमकां विचारपाक जाय तुमकां खऱ्यांनीच आयटी फिल्डान इंट्रस्ट आसलेलो चायल्डहूड तुमचो कसो आसलो ओके बालपण आमचें अंजुना गेलें आनी थंय एक सांगता तुका म्हटल्यार गॅदरिंगाक एक म्हाका उबो केल्लो बँड वालो काय कितें तरी म्हाका आतां याद येना पण म्हाज्या आईक फुडें पळोवन हांवें थंयच्यान उडी मारिल्ली आनी थंयच्यान कितें जालें खबर ना म्हाका तेच्या मागीर म्हाका इंट्रस्ट येयलो स्टेजीचेर ना हांव केन्ना उडी मारचो ना हांव फुडें फुडें करतलो आनी आतां तशेंच हांव फुडें फुडें म्हजें काम करत वता तुज्या प्रश्नाचेर आयटी जालें कितें 12th सायन्स सेकंड क्लास येयलो 53% सांगपाकूय लज दिसता बट फॅक्ट इज फॅक्ट ओके फॅक्ट इज फॅक्ट म्हणजे 53 म्हटले न्ही 53 52 प्राऊडली सांगता 53.33% 12th सायन्स पेरंट्स सगळ्यांक एकुलतो एक म्हणजे एक्सपेक्टेशन आसलें की बाबा कितें तरी हो करतलो 12th करूनच इंजिनियरिंगाक वयतलो सदांच तेच आसता पळय इंजिनियर नाल्यार डॉक्टर आनी फील्ड कोण एक्सप्लोर करना आतां ती मातशे पेरंट्स आनी भुरगे एक्सप्लोर करपाक लागल्यात तेन्ना कितें जालें 53.3% कितें करतलो आनी आमच्या टायमार GCET ओके सेकंड बॅच म्हाजी तितूनय म्हाजें जावंक ना इंजिनियरिंगाक मेळूंक ना तेन्ना 3च इंजिनियरिंग कॉलेज आशिल्ली आतां 5 इंजिनियरिंग कॉलेज जाला हांवें BSc एका एडमिशन घेतलें तें मेळ्ळें म्हाका थंयसर सुद्दां शिकता शिकता एकांकिकान पार्टिसिपेट जावप एक एकांकिकान आमी फर्स्ट आयिल्ले मागीर मोनोलॉग करप ते चालूच आसलें आनी कंप्युटर सायन्स म्हणजे तेन्ना कंप्युटर अशी क्रेज आशिल्ली प्रोग्रामींग बी म्हणून फुडें गेलो एक्चुअली म्हाका मॅथ्स करपाचें आशिल्लें तेन्ना ओके मॅथ्स फक्त सेंट झेवियरान आशिल्लें साखळे कॉलेजीन नाशिल्लें सो आय थॉट लायक पयस कोण वयतलो थंय मेंटली तेन्ना म्हाका दिसता कंप्युटरा बी जेन्ना सुरवात जाल्ली ती तेन्ना सुरवात जाली 10 वर्सां पयलीं तेन्ना सुरवात जाल्ली पण मॅच्युरिटी तेन्ना स्टेबल जाल्ले ते सगळे प्रोग्रामींग लँग्वेजीस एंड ऑल दोज थिंग्स करता करता BSc ग्रॅज्युएट जालो कंप्युटरान एक्टिंगेन वयता अशें जावंक ना रे कित्याक गॅदरींग आसूं आनी कितें आसूं तें हौशी कला म्हणचें जाता कळ्ळें न्ही आनी कॉम्पिटिशन जाता तुजें तें प्रोफेशनल जाता तितून मातशें वेगळें आसता प्रोफेशनलिजम मागीर म्हाका दिसलें की BSc करून स्टॉप जावचें न्ही जॉब मेळचो ना हें करचें ना सो तेन्ना ऑफर आशिल्ली अशी की गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीन डायरेक्ट सेकंड इयराक G2 CET म्हणटा GCET 12 जावन आसता G2 CET डायरेक्ट सेकंड इयर ती आन्सर केली आनी म्हाका लकीली इंजिनियरिंगाक मेळ्ळें आई बाबाचें स्वप्न म्हणजे तशें इंजिनियर कितें जावपाचें आशिल्लें 2 वर्सां वेस्ट जाली हांव वेस्ट म्हणिना परत आय गेन्ड अ लॉट थिंग्स गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगान पावलो सेकंड इयर डायरेक्ट सेकंड इयर अशी 4 वर्सांची इंजिनियरिंग आसता डायरेक्ट सेकंड इयर इंजिनियरिंग थर्ड इयराक जेन्ना पावलो तेन्ना आदित्य जांबळे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें एक व्हडलो डायरेक्टर जालो आतां आर्टिकल 370
तेन्ना सकाळ करंडक म्हणून जाताले, अजून जाता का म्हाका आता खबर ना, पण सकाळ करंडक सकाळचो पेपर सकाळ आणि गोमंतक टाय अप जावन गोवाचे 2 संघ आणि महाराष्ट्राचे अमरावती बी सगळे धरून हे आशिल्ले. तर त्याची एकांकिका असली अरे माणसा माणसा, आणि हांवें तितून नेगेटिव्ह रोल केल्लो आणि तितून आदित्य जांभळेन तृतीय पंथाची म्हणजे हिजड्याची भूमिका केली. नाटक सुंदर आशिल्ले ते, अजूनही केन्ना केन्ना साम टीव्हीचेर दाखयता ते मदीं मदीं. तो आमचो प्रवास करून आदित्य जांभळे एक आणि थोडी नांवां घेवपाक सोदता हांव. संकेत पाटील, विशाल कोरडे, अंकिता जोशी, रुद्दी जांभळे, अंकित बर्वे आणि अनुज प्रभू. अनुज प्रभू मराठी आता सिरियल लागता लक्ष्मी निवास, तितून विश्वा म्हणून एक कॅरेक्टर करता. सो आमच्या ग्रुपातले हे 2 मनीस असे एकदम फुडें पावले. आमकां सुद्दां एज अ गोंयकार आनी एज अ फ्रेंड म्हणून खूब खूब अभिमान आसा तांचो. तातूंत हांवें नेगेटिव्ह रोल केलो, तितून म्हाका बेस्ट एक्टर एज अ कॉन्सोलेशन प्राइज गोवा लेवलाचेर मेळिल्लें. महाराष्ट्र लेवलाचेर आदित्याक मेळिल्लें, म्हाका मेळूंक ना, बट एज अ टीम आमी 3rd आयले तितून. सो ती जर्नी म्हाजी एज अ कॉम्प्युटर इंजिनियरिंग आणि एक्टिंग आणि मोनोलॉग आणि बारीक बारीक कितें कितें म्हाजें चालू आशिल्लें. पण कौशल त्या टायमार फेसबुकार असे व्हिडिओ घालप तितके क्रेज नाशिल्ले. फोटो घालप फेसबुक आशिल्ले, व्हॉट्सॲपूय चालू आशिल्ले जेन्ना हांव इंजिनियरिंगान 2012 हांव पास आउट जाला तेन्ना आशिल्ले ते, पण इतको असो क्रेज नाशिल्लो. एका इतले व्ह्यूज मेळटा, हे मेळटा, अर्निंग जाता, इतले इट्स लायक अ बेश्टे आसा म्हणून आसताले हय आसा म्हणून आसलेले गजाली. मेन हांव सांगपाक सोदता खंयच्या फिल्डान एक्टिंग जावं डान्सिंग जावं, फर्स्ट थिंग इज यू हॅव टू गिव रिस्पेक्ट टू दॅट प्रोफेशन. रंगदेवतेची आमी सेवा करता अशें धरप, आणि फुडलें कितें फंबलिंग जाता आनी कितें ती नटेश्वर महाराज कितें ते पळोवन घेता. भाई यात तुम्ही लास्ट पॉइंट म्हटलं अबाउट मिडिया म्हटलं, हेजेरूच एक कनेक्ट करूंक सोदता. आता आमी गोंयांतले तुमकां सांगता, आमी गोंयान जेन्ना आमी आमची स्टडी सुद्दां केली पळय टिमी वांगडा, तेन्ना जे कोण स्टेजीर नाटक करतात व्हडले व्हडले एक्टर्स, तांकां न्ही जाय तसो पेमेंट मेळना, तेंच्या स्किला प्रमाणे मेळना, अजुनूय मेळना. एक्चुअली मेळपाक जाय आनी गोव्हर्नमेंटान कितें हे खातीर करपाक जाय. बरोबर, मे बी करता आसतली बट करपाक जाय. आणि जे कोण रील करतात 30-30 सेकंदाचे रील करतात तांकां चड मेहनतूच पडना. बिकॉज हांव हे सांगपाक कित्याक पावता, बिकॉज हांवें जर रील खूब केला, आमकां तितली मेहनत लागना. पण हांवें नाटक करता हांकां पळयला, हांव नाटकांनी वचपाक प्रयत्न केला, ती मेहनत पळयला, जितली त्या मेळपाक तितली त्या मेळना. बरोबर. सो हांगासर तुमी ह्या कशें कितें पळयता, कित्याक थोडे जाण ताका रील करणाऱ्याक एक्टर म्हणटा, आनी हांव ताका केन्ना एक्टर म्हणचो ना, ताका हांव खंय तरी बिझनेस म्हणटलो. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. कारण इज काइंड ऑफ अ बिझनेस. हांव तुका रील करता, म्हाका पयशे दी, हांव तुका प्रमोट करता. पण एक्टिंगेन आमी केन्नाच हें पळोवंक ना हांवें नाटकांनी स्पेशली, केवळ म्हाका पयशे दी रे. करेक्ट. एक वेळ अशें तुमी सुद्दां म्हटलें पळय की पयशे घालचे पडटा. हय हय, पयशे घालचे पडटा. डेफिनेटली डेफिनेटली. आनी मेळे सुद्दां 1-2 मेळटा आनी 10 जाणां आसतात. हय, कितें येतलें वाटेन. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. भितर सगळो स्टेजीचो सगळो करेक्ट डिस्ट्रिब्युशन सगळें वयता. सो एक्चुअली ओवरऑल म्हाका विचारपाक जाय तुमकां की एक्टराचो डेफिनेशन खरो म्हटल्यार कितें? कंटेंट क्रिएटराक आमी एक्टर म्हणपाचो का डान्स एका आमचो नाटक करता एका आमी एक्टर म्हणपाचो? क्वेश्चन मार्क येता. तू आत्ता म्हटलें न्ही पयशे आपण घालपाचे. हांव प्राउडली सांगता, समजता आमच्या गोमंतक गोंयान कोणूच अशें न्ही अर्निंग करपाक हे करता. इवन कमर्शियल सुद्दां आसूं, खूब जाण कमर्शियल करता, राजदीप भाई कमर्शियल करता, हे करता, ते सुद्दां न्ही हांव सांगता अशे खूब लोक अशे प्रॉफिट दवरून हे करता. आपले कितें आसा पळय डे टू डे लायफात ते करून हे करतले. मेन हांव सांगता ती रंगदेवतेची सेवा आणि लोकांक कितें तरी एक बरो मेसेज पडप, आणि हेच प्रमाणे आपले सुद्दां मनोरंजन जाता. आणि आपलं सुद्दां मेन कितें आता हांव IT जॉबान आसता, स्ट्रेसफुल, तेजेर आमी येवया परत. स्ट्रेस आसता, खंयच्या जॉबान स्ट्रेस आसता, पण हांव असो पळयता की म्हाजी ती 2 वरां म्हाजी स्टेजी वयली वॉटेवर, हे 2 वरां म्हाजी, म्हाका ते कोणूच हे करू शकचो ना, परमेश्वर सुद्दां हे करू शकचो ना, ही 2 वरां म्हाजी. सो तो स्ट्रेस रिलीव करून फुडें वचूं शकता. एक नांव हांव घेवपाचो सोदता, गजेश भट. तो एक हांव वदाळ विसरलो. आमचो तो ग्रुप आशिल्लो सगळो, आनी आमी खूब एन्जॉय करीत करीत शिक्षणा बरोबरूच इंजिनियरिंग सगळे बऱ्या मार्कान पास आउट जाले, सगळे बरे करता ते करीत आमी. तो एक म्हणजे म्हाज्या लायफांतलो टर्निंग पॉयंट म्हणून हांव त्या नाटकान अरे माणसा माणसा आमी पुण्या वचून हे केलें, आनी ते पुणेकारांची सुद्दां मनां जिंकली आमी.
आता जर या नाटकाचा जर तुम्ही आमकां एक्सपिरियन्स सांगतालो कसो कितें आसलो, स्पेशली जेन्ना तुम्ही पुण्या म्हटले वचून लोकांचे मन जिंकले, हय तो कसो कितें एक्सपिरियन्स आसलो थंय वचून परफॉर्म करप म्हटलें? कारण गोंयांत परफॉर्म करप वेगळो भाग, हय थंय परफॉर्म करप वेगळो भाग, भाशा वेगळी, मनीस वेगळे, बरोबर थंयसर लोक ताळयो कित्याक मारता येवं कितें कळना, ना पण तेंचे वचून मन जिखप एक्झॅक्टली ते कशें कितें? सो तो कॉन्सेप्टूच वेगळो आशिल्लो. आदित्य जांबळे रायटर आनी डायरेक्टर आशिल्लो त्याचो. सो तो एक भुरगो आसता इंजिनियरींग कॉलेजीन घेता गरीब परिस्थितीचो, आणि तो तृतीयपंथी हिजडो आसता जेंडर हे. सो तेचे कशें स्ट्रगल जाता आनी तेचे रॅगिंग जाता, आनी हांवें तो नेगेटिव्ह रोल केल्लो फूल, आनी तितून तेचो रेप सुद्दां जाता असो केल्लो. आनी मागीर कांयशा वर्सांनी तो परत एका मुंबयच्या विरार स्टेशनाचेर ताळी मारत मेळटा, आनी आमच्यातलो एक भुरगो थंय मेळटा, आनी ते मागीर कॉन्वर्सेशन सांगता तो अशें अशें माणूस असो आसता, ते आसता, अशें अशें आसता ते. सो तुज्या क्वेश्चना अनुसार पुणेकारांक हे करपाक खूब टफ, बट आमकां कमेंट्स खूब लकीली बरे येयले. निशिकांत कामत जज आशिल्ले तेन्ना थंय, तेणे सुद्दां एक दोन आमकां बारीक बारीक कितें सांगले हे करपाचें, पण आमकां थंय कमेंट्स खूब बरे येयले, आनी आमी तेंच्या कॉलेजीचेर मात म्हणून आमी थर्ड येयले. एक्चुअली आमकां फर्स्टूच येवपाचें मनान आशिल्लें, बट ते सोड, बट थर्ड एक्चुअली रिजल्टा प्रमाणे, पण तुम्ही एक्चुअली फर्स्ट येयले. एक्चुअली खरेंच खूब हे जालें. सो एक एक्चुअली आमी एक सुरवात करतलो म्हटल्यार तुमकां पयलोच प्रश्न विचारलेलो खबर आहा की एक रियल एक्टर हेजें डेफिनेशन कितें? रियल एक्टर एक्चुअली खरो कोण, कसो वळखपाचो आमी? कारण गोंयच्या भुरग्यांकूय कळपाक जाय, आमच्या तरणाट्यांक कळपाक जाय की खरो एक्टर म्हटल्यार कितें, हेजो अर्थ कितें. जे आमी मोबायलाचेर पळयतात तो म्हटल्यार खरो एक्टर, लढाई करता तो खरो एक्टर, नाटकांनी आसता तो खरो एक्टर. ओके, हांव अशें म्हणत की नाटकांनी आसता तो खरो एक्टर, कित्याक नाटक जेन्ना सुरू जाता, पडदो वयर वयता, तिसरी घंटा जाता, धुपाचो बी बरो सुगंध येता, देवाचो आशिर्वाद येता, तेन्ना तुका न्ही रिटेक आसना फर्स्ट एक्टिंगेन. शो मस्ट गो ऑन. कितें जालें हे आतां कशें पिक्चरांनी आनी कितें तुका रिटेक आसा, रिलान तुका रिटेक आसा, एक्टिंगेन तशें कांयच ना. एक म्हज्या फ्रेंडाचो बाबा सांगतालो, तो नाराज जाल्लो, आनी ड्यू टू सम रिजन न्ही कितें तरी कॉस्ट्युमाक प्रॉब्लेम जालो, ताणें अशें धरून ते केले, बिकॉज यू कॅनॉट एक्झिट. शो मस्ट गो ऑन. ती इंटेलिजंट आनी ते सगळे एक्टरा मदीं आसपाक जाय, म्हणून एक्टिंग इज अ मस्ट म्हणटा. आनी तुमी आतां तूं जर आतां पळयत न्ही, परेश रावल, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, they all are NSD graduate, which is Natak is a base. And before that one level below is एकांकिका. पहिले तुझे मोनोलॉग बी, आणि एकांकिकेन न्ही तुका भरपूर स्ट्रगल. थोडे जाण म्हणटाले की एकांकिका करता कॉलेजीतले, तशें नासता ते. माझे सुद्दां खूब जाण फ्रेंड आहा, म्हाका म्हटले कॉलेजीन केल्ले मरे एकांकिका, तशें नासता ते. दे आर रॉंग. दॅट इज अ बेस. स्टेप्स आसता न्ही प्रत्येक, जितले बेगीन तुम्ही घेता तितले बेगीन तुम्ही ग्रो जावपाक शकता. हय एक्झॅक्टली, तो जर स्टेप्स ना रे. आता तुम्ही उलयतानाच म्हटले की तुमकां IIT फिल्डान भरपूर स्ट्रेस आसता म्हणून. सो म्हाका एक हांगा प्रश्न विचारपाक जाय, तुम्ही स्ट्रेस रिलीफ करपा खातीर एक्टिंग करतात काय IIT फिल्डान जोडपाक जाय, एक्टिंग जोड कमी आसा म्हणून तुम्ही गेला IIT फिल्डान? कारण तुम्ही आतां आमी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट जालें पळय, तुम्ही अबाउट एक्टिंगूच चड उलयता. IIT फिल्डाचें काही दिसाय ना, उलय ना. ते उलोवंक शकता IIT फिल्डांतले सुद्दां, ना अशें न्हू. बट एज आय सेड, उदरनिर्वाह तुका जॉब हो करूंकूच जाय अशें म्हाजें मत आहा. तुजें मत वेगळें आसतलें, तेजें मत कितें वेगळें आसतलें. थोड्यांकडे ती रिस्क आसतली जी आदित्य जांबळेन आनी अनुज प्रभून घेतली. तेणें ते इंजिनियरींग जावन आदित्य जांबळे उलट 1 वर्स काम केला आमच्या कंपनीन. तेणें ती रिस्क घेतली हे करून, आनी तो फूल शिकपाक गेलो, फूल हे करपाक गेलो. म्हाज्या मते कितें जाल्लें, ती रिस्क घेवंक हांव शकलो ना. कित्याक घेवंक शकलो ना? बाबा जावंक ना फुडें जाल्यार बॅक सपोर्ट मेळटलो काय, हे जातलें क्वेश्चन मार्क चड आशिल्ले. सो वॉट आय सेड इज, म्हाज्या मनाक हांवें कन्विन्स केलें, तूं मेळटा तशें तुजें सोलो कर, कितें कर, एक्टिंगान कोण मेळटा थंय हे कर, जशें की तुजें दोनी चालू उरतलें. एक बेजीक प्रश्न, जशें की भुरग्यांच्या कडल्यान विचारूंक सोदता, जर आपल्या एक्टिंगेन बरो जावपाक जाय, मास्टर माइंडेड जावपाक जाय, जाल्यार पयशे आसपाकूच जाय. पयशे नाल्यार आपूण एक्टिंग शिकपाक शकना. थोड्यान म्हणत पळय पैशा घरातच भुरगो कितें बरो करपाक शकता एक्टिंगेन, नाल्यार करपाक शकना. चूक आसा अशें म्हाज्या मते, तशें चूक आसा ते. काही गजाली यू कॅन से इट इज रिलेटेड,
पण येते तू कसा तुझ्याकडे टॅलेंट असं मेन गरजेचे असा तू कितें करता ते स्वतः पयलीं तुका आवडपाक जाय आणि मागीर ते दुसऱ्यांक आवडटले. आणि हेच्या बरोबर देखील अशें म्हटलें वयता जेन्ना पुरुष पुरुष मेल मेल जेन्ना नाटक करता तेन्ना नाटक तितलें ते उत्साही जायना. पण जेन्ना भितर फिमेल येता तेन्ना त्या पुरुषाक सुद्दां त्या मेलाक सुद्दां एक कितें म्हणटा तेका वेगळो अर्थ येता नाटकाक आनी नाटक फुल ऑन दिसता. सो ऑलवेज फिमेल्सांची गरज आसता नाटकांनी असो जर प्रश्न केलो जाल्यार. ओके हांव मताचो न्ही म्हाका बायस आवडना. दिस इज कायंड ऑफ अ जेंडर बायस. दॅट इज नथिंग. तशें काय ना. ऍक्टिंग कनेक्टूच ना 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 तशें काय ना. बालगंधर्व पळया त्या टायमार चेडवाचो स्वता रूप करून कितले उत्कृश्ट हे करताले. फिमेल ना म्हणून तशें रावूंक नासलें न्ही. सो आय वूड से इट इज अ जेंडर बायस बेसिकली. जेंडर रिलेटेड काय ना. एव्हरीवन इज इक्वल. एक्चुअली म्हाका डीप विचारपाक जाय तुमकां फॅक्ट विचारपाक जाय तुमी खऱ्यांनीच एक्टिंगेन हॅप्पी आसात? कारण खूब जाणां आमी पळयलां की एक्टिंगेन खूब आपूण हुशार आहा लोकांक हसयतात कॉमेडियन मिमिक्री करून भरपूर हसयतात. पूण हांवें पर्सनली खूब जाणां वांगडा असो मेळ्ळा जे लायक कौशल कितें करूं रे काम जायना मरे मेळना मरे लायक अनहॅप्पी भितूरल्यान. इट्स नॉट अबाउट अर्निंग बट सारके डिप्रेस बसता सारके. सो एक्चुअली तुमी खऱ्यांनीच भितूरल्यान हॅप्पी आसा ना एक्टिंगेनसून? भरपूर हॅपी आसा. एकूच इन्सिडंट सांगता. आत्ता 4-5 दिसा आदी अल्टोना युवा शक्ती म्हणून तेंच्यांनी मोनोलॉग कॉम्पिटिशन दवरिल्लें आणि मायन वॉज अ फर्स्ट टायम केला हांवें तशें पण अशें लायक ऑल गोवा लेवल म्हणलेलें पण पेडण्याचे बी बरे बरे एक्टर्स येयले जे 30-30 40-40 नाटकांनी काम केलां. म्हाजे कडेन तितलो एक्सपिरियन्स ना. हांव बारीक बारीक हितून कितें मेळटा हेच सांगल्या प्रमाणे. सो हांवें नटसम्राट साकारलो थंय आणि नटसम्राट साकारता साकारता लास्टाक हांवें मातसो ट्विस्ट दिलो. हीथ लेजर ऐकला आसतलें तुवें हॉलिवूड मुवीचो जोकर. सो लास्टाक नटसम्राटाचें स्वागत घेतना तो सिलान लागू पडटा आनी थंयच्यानूच हांव उठ्ठा आनी सांगता हांव मरूंक ना मी फसवलो तुम्हाला. ते कलर घेतलेलो हांवें कलर मारलो आनी हांवें जोकराचे स्टार्ट केलें. एक म्हणून दाखव. दाखय दाखय दाखय. सो इमॅजिन कर रेड कलर असो आसा हीथ लेजर. You want to know how I got these scars? My father was a drinker and a wind. One night he goes out crazier and bit unusual. My mommy gets kitchen knife to defend herself. He doesn't like it. Not a bit. He comes to me with a knife, laughing when he does it. He puts the knife into my mouth and says, "Let's put a smile on your face," and says, "Why so serious? Why so serious?" अशें ते आशिल्लें. वाव नॅचरल एक्टिंग म्हाका सांगपाक परत रिपीट करा. एक अशें एक म्हटलें वयता बाई की आतां मातशें गोंयान जर ती कमी जाला की तुका खऱ्यांनीच एक्टिंग शिकपाक जाल्यार मुंबय वच. मुंबयसून व्हडले व्हडले एक्टर जाल्ले आसात. सो खऱ्यांनीच वचपाक गरज आसा आयच्या जगान? हांव म्हणन मिक्स आसा म्हाजे दोनी. म्हणून पयलीं हांगा एक्सपिरियन्स घेवन हांव कितें व्हडलो जाणकार न्ही हे आन्सर करपाक बट जें कितें हांवें पळयलां आतां सुद्दां गोंय विविध कॉम्पिटिशनां जाता आनी प्रत्येक गांवान हौशी रंगभूषा आसा आमची करेक्ट. त्या नाटकांतल्यानूय अशे वयर सरलेले कलाकार आसा. बट वॉट आय थिंक इज मुंबय वचून आतां अनुज प्रभू हांगा रावलो जाल्यार ते जातले बट थंय वचून तेका सिरियलीन कनेक्ट मेळ्ळो. इट्स लायक अ स्टेप्स वॉट आय सेड बेबी स्टेप्स तशें हे करून हे केलें. सो हांव तेचे दोनी आन्सर मिक्स दितलो. मे बी कन्फ्युजन आसत नॉट शुअर बट पण एक तुम्ही सांगल्या प्रमाणे म्हाका अंडरस्टँडिंग जाली पळय की हांगासर तुम्ही प्रॅक्टीस करा आनी थंय एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून चला. इनकेस जर गावली ना होता जाल्यार काय प्रॉब्लेम ना. ऑलरेडी तुमच्या कडेन हांगासर कितें तरी आसात. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. कारण खुबशे जाणांक जेव्हा गांवांक सुद्दां ना न्ही त्यो एक रियलिटी आसा. जेन्ना दोनी सायड खबर आसता तेन्नाच तुवें एक्सेप्ट करप न्हू. तुम्ही सुरवातीक म्हटले रिस्क कॅबिलिटी चड आसपाक जाय ती घेवपा खातीर. बरोबर बरोबर. तितलेच मनान स्ट्रायक जावपाक जाय. म्हाज्या कडेन नाशिल्ली अजूनय ना. इज लायक तुम्ही बॅलन्स करपी भुरगे. तुम्ही बॅलन्स करपाक येवूय जाय तेवूय जाय. बट फर्स्ट प्रिफरन्स सदांच हांव जॉबाक दितलो आणि सेकंड प्रिफरन्स आयटीक दितलो एक्टिंगाक दितलो. म्हळ्यार की तुम्ही ऑलवेज म्हणटा की बाबा
एक बॅकअप असपाक जाय आपल्याकडे सदांच कितें हय करतना. हय 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 म्हाका अशें हे करपाक जाय की जे जे कोण आणि फिल्डान आसतले जे काम करता आसतले प्लस 9 to 5 जॉब वॉट एव्हर नाईट शिफ्ट वॉट एव्हर पण तेंच्या हितून न्ही कला आसतली आणि आमच्या गोंयकारांनी न्ही कौशल भरपूर हांवें पळयला बरोबर. कितें ना कितें तरी आसता बारीक जावं मोठे जावं कितें आसता ती कला जोपासा कितें तरी करा. आता हांव सुद्दां केन्ना सॅटर्डे संडे कितें व्हिडिओ करता वय बी रील अशें न्ही बेश्टे अशे सादे व्हिडिओ करून हांव घालता. इवन म्हाका तुमच्या हेजेर एक सांगपाक जाय एका अंकलाक मेळिल्लो तो इज रिटायर फ्रॉम आर्मी ओके आनी तो म्हाका सांगपाक लागलो आपूण व्हिडिओज खूब करता कळ्ळें तुका आपूण मोर दॅन 200 व्हिडिओज केला म्हणून. हांवें म्हटलें हांवें तुमचे केन्ना पळोवंकूच ना मिडिया आनी एक्चुअली तुमचो अकाउंट खंय जाता दाखया म्हटलें म्हाका. तिणें म्हाका कितें म्हटलें खबर आहा कौशल म्हणून पेन ड्रायव्ह दिलो म्हाका टीव्ही कनेक्ट केलो आनी म्हाका सगळे व्हिडिओ दाखयले. सगळे व्हिडिओज म्हणपाक लागलो फक्त मिडिया दाखोवपा खातीर घालप नासता. येस 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 आपूण आपल्या सॅटिस्फॅक्शना खातीर घालता. आपूण हे व्हिडिओ आपण पळयता केन्ना केन्ना बरोबर आपल्याक ते आतां आपण समज मिडियार घातले व्ह्यूज मेळटले लायक्स मेळटले तर आपल्याक कितें करचें आसा इज माय हॉबी. म्हाका काय नॅशनलाक वचपाचो ना बरोबर पण जर हांव हे करिना जाल्यार म्हाका सूट पडचें ना. जेन्ना आपूण आर्मीन आसतलो तेन्ना आपूण लोकांक हसयतालो तेणें म्हाका सांगलें आनी ऑलवेज हसयणारो भुरगो प्रत्येक फावटी स्टेजीर पावपाकूच जाय गरज ना म्हटलें. प्रत्येक आवय स्टेजीर पावोंक शकना आनी प्रत्येक आवय काम करपाक शकना भायर वचून. सो तिणें म्हाका हें सांगलें पळय स्ट्रायक जालें मांड्यान म्हणून तिणें म्हाका खुबशीं एग्जांपलां दिलीं आनी तिणें म्हाका सांगलें की अशे गोंयान खूब लोक आसात ऑलमोस्ट प्रत्येक घरान एकटो कोण तरी असो आसतलो जो आपल्या जॉबा बरोबर कितें तरी करता वेगळें. थोड्यांक ती आवडना मिडिया दाखोवपाची खातीर आनी एक ह्या जगान ते कितें म्हणटात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान भुरग्यांक अट्रॅक्ट करून दवरला तूं फक्त मोबायलाचेरूच राव म्हणून. ती एक दुःखदायक हे आसा आणि आमच्या फिल्डात सुद्धा आता तू एआय घेतलो बरोबर व्हेरी हॉट टॉपिक इन अवर आयटी. आता मातशे आयटीचे उलोवया. चॅट जीपीटी सगळ्यांक ऐकलाच आसतलें बरोबर स्क्रिप्ट सुद्धा नाटकाचे झप करून तुवें मारले न्ही चॅट जीपीटी चक करून दिता आणि इन ब्रॅकेट सुद्धा दिता गंभीर अवस्थेत डोक्यावर हात ठेवत सगळं अशें जाता आणि हे न्ही मातशें आमच्या खंय तरी थ्रेट आसा इन आयटी हे कित्याक ऑल पर्सन विल बी रिप्लेस बाय एआय. तू काम करता ते सगळे बरोबर एआय करतले स्लो स्लो म्हणून आमच्या हातून सुद्धा न्ही एडवान्स जावपाची तुका आयटीन कशें आसता आत्तां टेक्नॉलॉजी येयली दुसऱ्या दिसा टेक्नॉलॉजी वता बरोबर. सो तुका अपडेट दवरपाची खूब गरज आसता. पण एक आता एक म्हाका हांव अगेन्स्ट ना इवन आमची टीम सुद्दां चॅट जीपीटी यूज करता एआय यूज करता ताका लागून आमची स्टडी भरपूर फास्ट जाता. हय हय जी आमची 10 मनशांक टीम लागताली खबर आहा आमी 3 जाणां हँडल करतात. करेक्ट 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 जाल्यार म्हाका 10 जाणांक सांबाळचे पडटले आसले. करेक्ट 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 करेक्ट. सो मत ते कितें जालें न्ही अजून पर्यंत न्ही एआय किंवा चॅट जीपीटी इमोशन्स कॅप्चर करपाक पावोंक ना स्टील नाव तरी पावोंक ना. फ्युचरान पावतले ना पावतले वेगळो भाग आसा हेजेर आमी उलोवचें न्ही सद्या तरी पण इमोशन अजून कॅच करून पावना लोकांच्या काळजा कडेन अजून पावना ती ना. सो जर तू खंयचो फील्ड चूज करता लोकांच्या काळजा कडेन पावपाचो पर्यंत जाल्यार तू जिखतलो. एआय यो चॅट जीपीटी यो कितें यो ट्रू करेक्ट करेक्ट करेक्ट. आनी जो मनीस ह्या जगान फोटींग आसा खबर फोटकिरो आसा खबर तो रोखडो सांपडटा बिकॉज ऑफ चॅट जीपीटी आनी एआय ओन्ली. हय 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 ते हे म्हणटा न्ही मुखवटे बरोबर मुखवटे फेक मुखवटे मुखवट्याच्या फाटल्यान जितलो रियल आसता रावतलो पळय ह्या जगान तूं ह्या कलियुगान तितलो तूं जगतलो. करेक्ट 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 सारकें सारकें. कारण म्हाका एक अशें हालींच आमचें कीर्तन काबार जालें काल कवटांच्या सराचें कीर्तन चालू आशिल्लें त्या कीर्तनान जापी तेणी म्हटलेलें की दिखावो जो चेहरो आहा खबर तो रोखडो दिसतलो ह्या जगान कारण लोक सगळे मॅच्युअर्ड आसा. बरोबर बरोबर. प्रत्येकाक खबर आसा खरो कोण फ्लोटिंग कोण तो. बरोबर बरोबर. सो एक माणुसकीची गरज खूब आसा. स्कोप 100% आसा हितूर. ह्यो तुमी करियर निवडा. करेक्ट टू बीइंग अ गुड लिडर. करेक्ट. 100% स्कोप आहा म्हणून तिणे सांगलें म्हाका. कौशल तू संस्कृत न्ही बरोबर. सो आमच्या हितून सज्जन आणि दुर्जन बरोबर बरोबर एक श्लोक म्हणटा करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग आय एम नॉट दॅट एक्सपर्ट. दुर्जनम प्रथमम वद्यम सज्जनम तदनंतरम. आमची ही संस्कृती पळय ते कोण वायट आहा तेका फर्स्ट नमस्कार कर म्हणटा कित्याक सज्जन स्टेबल आसता तो समजून घेतलो अशी खूब आमचो कल्चर रीच 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 आसा. पण येस ओवरऑल तुमकां सांगतालोच फक्त म्हाजे उद्देश इतलो आसलो की नाल्यार म्हणपाक नाका की बाबा आमकां नोटपॅड फुड्यान बसपाक लायल्यार तुमचे कितें वेगळेच तुमी उलयता हे जावपाक नाका. पण उद्या सांगपाचो उद्देश की म्हाजो इतलोच की मोबायला भायर जग आसा. मोबायला भायर गोंयान इतली लोकां आसा हांव जाणटे म्हणिना
अशे माझ्या सारखे खूप तरणाटे असतात जे अजूनही सोशल मीडिया यूज करिनात, बरोबर बट बरोबर. दे आर समथिंग डिफरंट. करेक्ट करेक्ट. व्हडले व्हडले कीर्तनकार, लेखक, डायरेक्टर भरपूर असतात, भरपूर असतात. भरपूर असतात. आणि मग इतली नावां सांगली पण गोंयभरात भरला लोक अशे भरल्या भरल्या. तुम्ही सोदूंक चला. हय तुम्ही फक्त वयता आणि त्याचे फॉलोवर्स कितले आसा, हेजे फॉलोवर्स 1000 जाल्यार खूप लोक वळखता, एका हेजे फॉलोवर्सूच ना म्हणल्यार कोण वळखना. नंबर्स ते कसा नंबर्स असता पळय, यू कॅनॉट Totally गो ऑन fake. नंबर्स, यू कॅनॉट गो ऑन नंबर्स. टोटली सांगताय का आमच्या दोज आर फेक आय वुड से. हांवें टीमी उदक सांगलें जर आमी म्हटलें आमचो अकाउंट जर बंद केलो 3 महिन्या खातीर, कोण डावन येतलो, कोण डावन येवचना म्हटलें. बरोबर. पण घरातले शेजारी लोक हाती जावन येतले म्हटले, कौशल 3 महिने बंद कित्याक, 3 महिने बंद केले. ते मिडिया पळोवन येवची ना म्हटले, पण बंद कित्याक जालो हे पळोवन येतली. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो आमकां हेंका जपपाक कळपाक जाय आजूबाजूच्या लोकांक. आणि प्रत्येकान जर बाबा इतली स्टडी दवरली न्ही बाई, दिस इज अ डीप सांगता हांव, की आपल्या वाड्यार कोण कोण कितें कितें करता हे जर फक्त आपण स्टडी दवरली हय जाल्यार न्ही तुमची लायफ इझी वयतली. करेक्ट करेक्ट. तुमकां पॉझिटिव्ह सगळ्यो गजाली मेळत वयतले. आजकाल आमच्या फुडल्यान कोण आसा आपल्याक खबर ना. आज नाव सोड, हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन तो खबर ना. ना ना ना, तू म्हटलं तशे मोबाईल दिस इज अ कल्प्रेट. सो यूज करा, भरपूर गजाली शिकपाक मेळटा. हांव टोटली एग्री की आमी भितरलेलो शिकता. म्हण तू म्हणता तशें आता तू म्हटलं हय. तुमची टीमचे बरोबर बरे खातीर ते यूज बरोबर. करा. कितें वायट आहा तुमकां कळटा, बरोबर. तुम्ही शाण्या आहा. हय प्रत्येक मनीस शाणो आहा. बरोबर. सो तशें वागात. सो हेजेरूच कनेक्ट करून म्हाका समजा प्रश्न विचारपाक जाय, इवन यू कॅन नोट इट डावन, की आमकां नेगेटिव्ह थॉट्स भरपूर येता जेन्ना आमी फुडल्यान ग्रो जाता तेन्ना. भरपूर भरपूर. फायनान्शियल इश्यूज येतले मदींच, हय मदींच कोण मम्मी बाबा म्हणटली की तू वचनाका करनाका, तांकां तुका करेक्ट समजपाकूय टायम आसना. करेक्ट. सो सगळ्या गजालींचे नेगेटिव्ह थॉट्स कशे बॅलन्स करप येतलेच नॅचरल. हय म्हाका जर अजूनही येता केन्ना केन्ना जाल्यार बाय नॅचरल सगळ्यांक येतले ती. सो हे कशें कंट्रोल करप. वॉट आय थिंक इज टेक अ डीप ब्रेथ फर्स्ट. सध्या वर्क जाता तशें ना, पण ट्राय करपाक कितें हरकत आहा. डीप ब्रेथ घेवन मेडिटेशन आमच्या हितून ओम पॉवरफुल हे आसा. ओम सुशेगाद म्हणून सारखें चिंतन करून अशें करप की कितें नेगेटिव्ह थॉट्स आसा तेच्या हांव मात करतलो, अशें करतलो. हांव ते हे करतना फेलियर करून आपूण हे करतना अशें एक थॉट करून फुडें वचूं येता. तुम्ही म्हाका ऍड करा, इफ हांव रॉंग जाल्यार म्हाका सांगा. हेजेरूच कितें करपाक शकता खबर आहा, आमकां नेगेटिव्ह थॉट्स कित्याक येयलो हेजेर स्टडी करपाक लायता. डीप स्टडी करनाका. पण फॉर एक्झाम्पल हांव तुमच्या वांगडा बसतना म्हाका थॉट येता, जर फॉर एक्झाम्पल की बाबा हो बरो न्हू जाल्यार कित्या खातीर थॉट येयलो हो, तेच्या पयलीं कितें जाल्लें, बरोबर कितें उलयल्लें आमी, करेक्ट हे जेन्ना तुमी स्टडी करतले कनेक्टिंग जातले. बिकॉज तुमी घुसत रावं नाका, बट एक जनरल स्टडी दवरा. चड घुसले जाल्यार भायर येवपाक प्रॉब्लेम जाता भितर परत, तो इश्यू आसा. सो अशा गजाली आमी लक्षांत दवरतात खबर आहे, बेजीक गजाली हेंचेर कोण बाई उलयना आनी उलोवपाची गरज आसता. आनी हांव उलोवंक कित्याक पावता बिकॉज ऑफ आमच्या टिमी वांगडा आमी कावन्सिलरांक कनेक्ट केल्ले आसा. बरे बरे गोंयचे कावन्सिलर जे फ्रेंड म्हणून आमच्या वांगडा कनेक्टेड असतात, ते आमकां वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन सांगतात. वेगळे वेगळे कोच असतात आमच्या वांगडा. तुमी उद्या वचात प्रोग्रामाक, तुमी उद्या म्हाका दिसता एक्टिंग फिल्डान ग्रो जाताना हेच केला आसतले. वेगळे वेगळे तुमी वचून फक्त प्रोग्राम पयला आसतले. एवरी टायम तुमी परफॉर्म करूंक ना आसतले. लोक कशें करता हे पयला आसतले. आयच्या भुरग्यांक बाई वचपाक नाका ना, अजिबात ना. खंयच्या ऑफलायन ते म्हाजें कितें काम आसा, हांव कित्याक वचूं थंयसर, करेक्ट ते म्हाका वचून कितें गावतले. करेक्ट. आणि एक सांगता कौशल, नाटक म्हणजे फक्त नाटक असना, तेका लाईट्स असता. ते सुद्धा आम्ही बसला. बरोबर. मुंबई उत्तुंग एकांकिका सवाई एकांकिकान सुद्धा हांव डेरिक डिसोजा म्हणून एक फोंड्याचा तेका असिस्ट करून बसला. म्युझिक असता, सेट डिझायन असता, भरपूर. नाटक इज नॉट जस्ट हे, ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड, देन ओनली इट्स अ नाटक, इट्स अ विज्युअल. आणि म्हाका दिसता इज माय पर्सनल एक्सपिरियन्स की जर तुमी नाटकान इंटरेस्ट सुद्धा ना जाल्यार मुद्दाम नाटकाचो सेट रेडी करपाक दीस तुमी चला. मुद्दाम चला, तुमकां पयशे गावो ना गावो, तुमी इतले गजाली शिकोवन येतले खबर आहा. हांव गेला म्हणून तुमकां सांगता. आनी हांव केन्ना केन्ना वयता, हांव फक्त कितें आसता, थोड्यांक कितें म्हणटात की कौशल सगळे गजाली दाखयना, म्हाका दाखोवपाचें नासता. कित्याक आमी आमच्या मायंडाक ग्रो करपा खातीर वयता. फक्त आमी पॉडकास्टान ग्रो जायना. करेक्ट. ग्रो करपाक आमकां 10 लोकां कडेन वयचें पडटा, उलोवचें पडटा. दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. फक्त आमी ही आतांची नॉलेज दिसता, ही नॉलेज फक्त ही नॉलेज न्हू. आनी ह्या गजाली कोण सांगिना. बरोबर. एवरी टायम कित्याक कोणी आमकां झुकून कितें म्हणटा, आमी समज घरा कडेन जर सांगलें की आपूण मम्मा त्या प्रोग्रामाक वयता गे, कित्याक वयता, कितें गावतले, हांगासून नेगेटिव्ह थॉट स्टार्ट. करेक्ट. हांव मम्मीची चूक म्हणना, तिका ती खबर ना, तिका कोणी सांगूंक ना. तुम्ही समजून तिका सांगा न्हू. बरोबर. तुम्ही तिका व्हरा, तू यो गे म्हाज्या वांगडा. नाटकां करून तुजी पोटां भरता अशें डायलॉग आसता.
तू सांग न्हू नाटकान पयशे पोड भरना बट एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा सॅटिस्फॅक्शन हांव काम माझे बरें करता काम माझे बरें करता हाय आनी थंयसरून पयशे येता आणि एज आय सेड हो. रंगदेवतेची सेवा ती इट इज ऑल्सो गॉडेस. प्रत्येक फिल्डाक आपली देवी म्हणून समजा हय हय प्रत्येक फिल्ड कितेंय आसूं करेक्ट करेक्ट एनीथिंग एनी फिल्ड करेक्ट. इवन म्हाका तर पयलीं दिसतालें की आमी फक्त व्हडल्या बाकी लोकांची इंटरव्यू कित्याक घेता व्हडल्या लोकांची इंटरव्यू कित्याक घेना जेन्ना आमी स्टडी करपाक लागले बसपाक लागले तेन्ना म्हाका कळ्ळें हांवें बारीक लोकांची इंटरव्यू घेवंक ना. म्हाज्या कडेन येणारे प्रत्येक पर्सन प्राऊडली सांगता 90% लोकांनी फर्स्ट टायम म्हाज्या कडेन येयला त्यांचो फर्स्ट पॉडकास्ट हांवें घेतला 90% लोकांचो म्हाका केदो व्हडलो मुमेंट म्हाज्या खातीर. आनी बाकीच्या लोकांनी जे इंटरव्यूज घेतला तेंच्यांनी ऑलरेडी कोणाकडे दिल्ले आसा. माझे तशेंच जालें न्ही कौशल. एज आय सेड कत्यांनी घाटोळा तेजे थँक्यू म्हणपाक सोदता. तेणे तुका म्हाका दिसता अप्रोच केला आनी सांगलें अशें अशें आसा फुडें सरा म्हणून. सो इट्स लायक पॉडकास्टान वचप हे करप एकामेकांक विचार आपले शेअर करप विचार उलोवप जेणे करून आपूण कसो आहे लोकांक कळटा. करेक्ट 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 करेक्ट. आनी थोडे जाण इतले हुशार आसतात उलयता वेगळें करता वेगळें हेवूय समजून घेवपाचो भाग आसता. हय 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 हय. सो हे सगळे गजाली शिकोवन घेवपाचे गजाली आनी हे म्हाका दिसता हे सगळे गजाली एक्टिंगेन लागतातूच. हय आनी जेका हे सगळे गजाली समजता आमी उलयल्ले तो एक्टिंग बरी करपाक पावतलो. हय हय नाजाल्यार आनी इम्प्रूव करूं शकतलो. हय हय हय. आतां आमी नेगेटिव्ह थॉट्सार उलयले तशेंच एक बरी सायड आसता आनी एक वायट सायड आसता. सो वायट सायड नाटकाची कितें आसपाक शकता? वायट सायड नाटकाची न्ही इगो. आतां कशें आसा तूं आतां सपोज एक नटसम्राट करता 50-100 नटसम्राट केले आनी तूं ते नटसम्राट आनी एक पळोवपाक येयलो तुजो मनान न्ही थॉट पयलींच करून सरता की हे भुरग्यांचे तशें करूंक जायना. यू हॅव टू हेल्प देम. यू आर द बेस्ट अग्री पूण तूं केन्ना बरो जातलो दुसऱ्यान तूं घेवन फुडें वतलो तेन्ना ती एक डार्क सायड हांव म्हणटा. इगो आनी हे आपुणूच करूं शकता दुसऱ्याक अशें किकत करपाचें तुच्छ करपाचें ते करूंक जायना केन्नाच. आतां एक हांगारूच तुमकां विचारता इगो कनेक्टेड म्हाका इगो लागून खबर ना तुमी मॅरीड आहा म्हणून तुमकां विचारपाक म्हाका बरें दिसता. आमचो एक रिलेटीव आसा तिणें नाटकां करपाची सोडली बिकॉज ऑफ हर वायफ. तेजेर पॉडकास्ट पळयलो म्हाका तेजेर गायो घालतली बट इट्स ओके जाय गरजेचें आहा हें की बायले त्रास जातालो की कशें नाटकान फिमेल्स बाकीचे आसता वेगळे वेगळे रोल प्ले करचे पडटा अशें हे नखरे करचे पडटा आनी बेजिकली घरान इंट्रोवर्ट आसल्या खातीर कितें जाता भायर गो बायलां वांगडा कित्याक वचता ना 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 अशें नेगेटीव वायब्स पडटा आनी अशें खुबशे एक्टर्स फाटीं सरले आफ्टर मॅरेज. सो ह्या पॉयंट ऑफ व्ह्यून कशें कितें बॅलन्स करपाचें? एज आय सेड हांव 2019 लग्न जालो. म्हज्या बायलेचें नांव हर्षा बर्वे. माझी आई बाबा आणि हर्षा खूप सपोर्ट करता म्हाका. आमचे आता कपडे सुद्धा हे करपाचे हांव न्ही मातसो लेझी आसा फटकरून माझे कपडे हे करपाचे जायना. माझे बाबा आई आणि बायल तिघा जाणां मेळोन इस्त्री मारपाचे हे करपाचे. अरे तुझे ते हे घे तुझे ते हे घे मदीं विसरता चश्मा दाढी कितें कितें अशें हे करता आनी म्हाजे शोक येतात. ते दिसा सुद्धा हांवें आतां म्हटलें हळडोणा आई आनी बायलेक हांवें व्हेल्ले आफयल्ले आमकां 7:30 आनी म्हाजे जाला 10:30. ती बाबडी थंय बसून उरून कित्याक फक्त म्हाजे तांकां पळोवपाचें आशिल्लें इतकेंच. असो सपोर्ट मेळ्ळ्या शिवाय म्हाका हे जाता न्ही ती येयल्या बाबा म्हाका आनी बरें करून दिसता ती आई बाबा येयल्या हे जाता. आनी एक एक्झाम्पल हे आसा की अशें प्रत्येक एक्टरा फाटल्यान अशी फॅमिली उबी रावपाक जाय जेणे करून एक्टिंग ऑटोमॅटीक बरी जातली आनी बरे विचार लोकांक मुखार पावतले. डेफिनेटली डेफिनेटली. पण जर अशी कोणाची ना बायल जाल्यार कितें करपाचें? फॅमिली अशी ना पण ताका जर एक्टिंगान सरपाक जाय जाल्यार खूप कठीण प्रश्न विचारला तुवें. सो एज अ ट्राय बेसीस खबर ना म्हाका कितें सांगप तें. म्हळ्यार एक अंडरस्टँड करून सांगपाक शकता अंडरस्टँड करून समजून कन्विन्स करपाचें ट्राय करपाचें. कित्याक तुका जायत जाल्यार तूं म्हटलें अशें की मागीर बॅकस्टॉप घेवचो पडटा. बेटर जर तुमी एकामेकांक अंडरस्टँड करा समजून घेता फील्ड कितें आहा तो. हय 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 बरोबर. आनी म्हाका दिसता एक्टिंग फील्ड किंवा डिजिटल फील्ड स्पेशली एक्टिंग रिलेटेड जे गजाली आहा भितूर आमी फक्त दुसऱ्यांनी सांगले आनी जे कॅमेरार दिसता तेच खरें म्हणून शकना. कॅमेरा फाटल्यान खूप गजाली असता कित्याक कॅमेरा एका एंगलांतल्यान सोडता न्ही. करेक्ट करेक्ट. पळोवपी मनीस खंयच्या एंगलांतल्यान पळयतलो. हय हय हय. सो त्या प्रमाणे नॉलेज आसपाक जाय अंडरस्टँडिंग आसपाक जाय. तशें आमच्या इंजिनियरिंगात टॉप व्यू सायड व्यू बॉटम व्यू डिफरंट 360 व्यू आसता. फक्त तुमी एकट्याचेच आयकून तेका कितें क्रॉस क्वेश्चन करनाका
समजून घ्या की तो खंयच्या एंगलांतल्यान उलयता, कितें उलयतात. बरोबर बरोबर बरोबर. सो हे बेजीक म्हाका गजाली तुमच्या म्हाका उलोवपाक जाय, बिकॉज ऑफ एक्टराक हे गजाली खूब इम्पॉर्टंट आसा. हय हय हय. Correct, आनी हे correct, कारण correct. घरान गजाली जायनात उलोवप, हय. घरान नॉर्मल गजाली येता दुसरे, आनी घरान समज बॅकग्राऊंड एक्टिंगेचो आहा जाल्यार इज ग्रो. हय पण समज फर्स्ट एक्टर आहा जाल्यार ताका त्रास. करेक्ट. माझ्या केसीन तशें बरोबर. आसा. माझ्या केसीन तशें आसा. पण यू गॉट अ सपोर्ट आय गॉट अ स्ट्रॉंग सपोर्ट. गावलो. अग्री विथ दॅट. येस येस येस. इवन अशें आतां म्हणटात पळय, तुमी आता अशें की धाकटे आसतना येताले ते बरोबर आसा, तुमी म्हटले पळय, एक्झाम्पल दिले पयलीं सुरवातीक मम्मी कडेन तुमी उडकी मारून गेले, पण अजुनूय मम्मी नाटक पळोवपाक येता तुमचे. हय हय. इज समथींग बिग न्ही. हय. हेच्याकून तुमकां व्हड हे समथींग बिहायंड द एवॉर्ड्स म्हणटात पळय. प्रायज आता दॅट टाइम म्हाका प्रायज मेळूंक ना, बरोबर. पण म्हाका ते पडले इगो ना, इगो बरोबर. एटिट्यूड न्ही, म्हाका ते प्रायजा खातीर वचूंकूच ना. म्हाका ताळयो बऱ्यो मेळ्ळ्यो, बरें हे करपाक मेळ्ळें, आनी म्हाजी फॅमिली बरोबर पळोवपाक आशिल्ली. ते हांव तसो गांवान बिचोलचो, तशे दिवचले न्ही भरपूर नाटकां जाता, आनी आमची परंपरा अशी आसा शिगम्याच्या मांडार कितले कोणाक खबर सुद्दां 100 इयर प्लसा पासून येता. तशीच गोंयान जायत्या ठिकाणी हे जाता. सो हांव म्हणटा की मुद्दाम चलात खंय आनी नाटक पण स्टडी करा तेचे वयर. आता एक नॉर्मल प्रश्न कनेक्ट करपाक सोदता. जेन्ना तुमी आमचे शिकताले पळय तेन्ना तुमी सायड बाय सायड एक्टिंगेन आसले, एक्टिंग करताले. हय. तेन्ना तुमच्या कडेन मिडिया चड नाशिल्ली. ना. आतां मिडिया आसा. हय. एज सेम आसा. बरोबर. भुरग्यांक खूब कितें कितें करपाक तुमच्या कडेन 2-3 ऑप्शन आसले. करेक्ट 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 करेक्ट. नाल्यार कांयच ऑप्शन ना, जाल्यार घरा कडेन येवन बसले सुशेगाद, नाल्यार खेळपाक गेले, इतलेंच. करेक्ट करेक्ट. आतां मोबायलाचेर इतले ऑप्शन दिसता, भुरगो कन्फ्यूज जाता, हम्म. वेगळ्या वेगळ्या गजालींक एट्रॅक्ट जाता. हय. सो त्या टायमार एट्रॅक्शन आनी आपलो फील्ड किंवा गोल आवड ही कशी सोदप त्या एजीचेर. कारण आमी हें सांगपाक शकना. फॉर एक्झाम्पल हांव जेन्ना ग्रॅज्युएशन म्हाजें चालू जालें संस्कृतान, तेन्ना म्हाका खबरूच नासलें की हांव हितूर येतलो म्हणून. हय हय हय. सुरवातीक एक वर्सां तरी, मागीर स्लोली कळ्ळें म्हाका. बरोबर. पण तेन्ना कळना. पण तेन्ना आमी सर मिडियाचो सपोर्ट घेतलो, वीच इज द बेस्ट कितें म्हणटा फील्ड म्हणून. ते कितें वेगळेंच दाखयतले आमकां. हय, ते आपल्या तरेन अगेन इट्स लायक आर्टिफिशियल ते ओरिजिनल इंटेलिजन्स जाय. आनी अशें कितें दाखयता तें कन्फ्युजन खूब हाडटलें. आनी हे कन्फ्युजन टील म्हाका दिसता एज पर माय कॅल्क्युलेशन 22 एज पर्यंत उरता. टीनेजर फेज ना, टीनेजर कळना तू काय कळना कितें करपाचें. 18, 22, 23 पर्यंत उरतातूच. कारण हांव 22 पर्यंत हांव एकदा कन्फ्युज जातालो. बरोबर बरोबर. आनी मागीर 22 अशी आमची क्रॉस जाली पळय, थंय मागीर क्लियरिटी येत गेली. करेक्ट 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 करेक्ट. आनी वेगळ्या लेवलची क्लियरिटी येत गेली, म्हणून ते धरून रावले ना आमी. हय हय हय. फुडें कितें धरून रावतलो फुडलो भाग, बट आतां पर्यंत धरून रावले आमी न्हू. आतां पर्यंत बरो आसा. ट्रू. सो ही गजाल कशी वळखप, आपलो हो बरो फील्ड आनी वायट फील्ड कसो सोदप. कारण हितूर हेवूय कळना एक त्या एजीचेर की संगत म्हटल्यार कशी, संगत वायटूय लागता. थोडा ह्या एजीचेर पोनाक एडिक्ट जाता डायरेक्ट. हय हय. खंयसून भरकडत वयता, भुरगो हाती भायरूच सरता. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ती एजूच खतरनाक आसता. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. पेरंट्सांक ते सगळें सांगपाकूच शकना, टिचरींकूय सांगपाक शकना, एक्झॅक्टली, फ्रेंड्सांकूय सांगूक शकना. सामकी खतरनाक ती एज. हय हय. तितला टीनेजर. सो त्या टायमार कितें लक्षांत दवरप, टॉप प्रायोरिटी कितें लक्षांत दवरप? टॉप प्रायोरिटी ही लक्षांत दवरप की बाबा आपली फॅमिली, आई बाबा. आमी कितें युएस कल्चरान ना, युएस कल्चरान कितें जाता 10-12 वर्सां जाली चेडो एकीकडे तुमी एकीकडे. आमची संस्कृती कितें, आई बाबान तुका वयर केला, यू हॅव टू सपोर्ट देम. फर्स्ट टू सपोर्ट एज्युकेशन इज इम्पॉर्टंट. कितें एज्युकेशन आसूं तें, आनी एज अ मिडल क्लास फॅमिली एज्युकेशन विल सेव अस. बरोबर. सो एज्युकेशन करून आणि साइड बाय साइड आपले कितें आसा तूं एज अ कन्फ्यूज म्हणटा. सो लेट्स से ए आणि बी ऑप्शन आहा, सो तुका एन बरी तुका दिसता काय बीन बरें दिसता काय, तू अजून कन्फ्यूज आहा, तशें करून बरोबर फुडें वचपाचें. सो एज्युकेशन इज अ मस्ट. थोडे म्हणटले कितें केलें 10वी 12वी करून, तशें नासता ते. त्या एजीचेर इवन पर्सेंटेजीस आता डजंट मेक सेन्स, पण तेन्ना ते जाय फुडें तुका एनकरेज करपाक. इट इज इम्पॉर्टंट, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टंट. हांगारूच एक म्हाका सांगपाक काय दिसता, आमकां तेन्ना मोस्टली कोणी सांगूंक ना, बट आय लायक टू से दॅट कोण 8वेक 9वेक जर आसा कोणाची भुरगीं, स्पेशली 8वेक 9वेक, इवन इन्क्लुडींग 7th कोण आसा, पेरंट्सांनी तेंच्या वांगडा बसपाक जाय, तेंची कावन्सिलींग करपाक जाय. कावन्सिलींग तुमकां करपाक कळना जाल्यार प्रत्येक फिल्डाचो कावन्सिलर गोंयान अवेलेबल आसा. बरोबर. तेच्या कडेन वचा,
आपल्या भुरग्याची फील्ड सोदून काढा, 8वेक 9वेक सोदून काढा, 10वेक सोदून काढनाका, 10वेक त्या एक्झामीक बसोनी हा करेक्ट करेक्ट नाल्यार ते मिक्स जाता Mix मागीर जातले. आणि problem सोदून काढा तेजो इंटरेस्ट किती राहतो आणि त्या इंटरेस्टा प्रमाणे ताका मागीर धाडा. हय थोड्यांना अशें आहा की जेणे कॉलेजीत फुडें केल्ली ना पण ताका इंटरेस्ट कळ्ळो की त्या फुडल्यान ताका धाडले. हय दॅट इज ऑल्सो ट्रू. मात तुमी कावन्सिलिंग तेन्ना करून घेया भुरग्यांची. हय प्रत्येक भुरगे क्लियर माइंडेड नासता आणि तुल्यान कावन्सिलिंगान 100% क्लियर जावचें ना बट समवेअर इज लायक आमचे काय 0 आशिल्ले खंय तरी ते 10 or 20 तरी पावतले हय हय आणि हय 20 इज ऑल्सो मच. हय आणि आमकां न्ही गायडन्स मातसो म्हणजे कमी कसो मेळ्ळो बिकॉज ऑफ मिडिया एंड ऑल. बरोबर. मेळ्ळो तर बरो मेळ्ळो ना न्ही स्कूल टिचर्स आसूं आनी खंयचे टिचर्स आसूं पण केला मार्गदर्शन. मिडिया म्हणटकूच हांव हे सदां सांगतलो की भुरग्यांनी जरी मिडियाचो सपोर्ट घेवचो न्हू. मिडिया खबर ना की तुमची फिलिंग कितें ती उदय म्हटल्या प्रमाणे मिडिया अजून पर्यंत समजूंक शकना तुमची इमोशन समजूंक शकना. इमोशन समजपी कावन्सिलर नाल्यार पेरंट्स तुमची हय करेक्ट आणि इमोशनाचेर बेजार तुमचे हे वयतले करेक्ट 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 आणि बेज ऑन तुम्ही जर अल्गोरिदमान वयता तुम्ही आयज जर फॉर एक्झाम्पल सर्च मारले की बाबा कौशल पत्की म्हणून माझे व्हिडिओज तुमकां दिसतले तुम्ही सर्च मारून तुमकां कौशल पत्कीच दिसतलो मागीर फ्युचरान सुद्दां. हय तुम्ही काय सांगपाक शकता की हे म्हणून ते अल्गोरिदमान सगळे सेट केला न्हू. हय बरोबर बरोबर. तुम्ही सर्च कितें करतले ते तुमकां दिसतले सगळी स्टडी जाता न्हू त्याच्या ते स्टडी येता न्हू तुमकां. आयटी मनीसच असतात ते सगळे हय करपी. सो हेका लागून कितें म्हणटा की मिडिया सायडीक दवरा जेन्ना आपलो करियर चूज करता तेन्ना कावन्सिलर वांगडा बसा फॅमिली वांगडा बसा करेक्ट करेक्ट आणि फॅमिलीकूय सरळ सांगा की म्हाका मम्मा क्लियर ना गे कितें करूं तें कळना भियोनाकात भुरगे सांगपाक चालू आसतात. बरोबर बरोबर. तांकां कितें दिसता आपल्या फ्रेंडांक सगळें क्लियर आसता म्हाका क्लियर कित्याक ना. हय 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 हय. इवन म्हाका फेस जालें अशें माझे फ्रेंड सगळे बरें शिकता हांव कितें शिकपाक गड्डो पण माझ्या फ्रेंड्सान सगळ्यात म्हणटा कितें करपाक जाय आपलो सपोर्ट आसा. सपोर्ट आसा हय. ह्या पावरा खातीर आमी सगळें करपाक पावले. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तीच रे पॉझिटिव्ह एनर्जी उर्जा म्हणटा मराठीत तेच तुका फुडें व्हरता रे. पण फक्त क्रॉस चेक करा हेवूय तुमकां सांगता. हय हय. आजकाल दोन्ही पेरंट्स कामाक वयता भुरग्याक जाय ते कर म्हटले हेवूय रॉंग. ट्रू ट्रू ट्रू. इवन तुमकां आयटी म्हणून सांगपाची गरज ना की भुरगे आजकाल गुगलार सगळे पळयता आनी हिस्ट्री डिलीट करता परत. पेरंट्सांक कितें कळटलें आनी पेरंट्स ह्याच्या टायमार थोड्या गजाली सर्च करून दवरता हिस्ट्री हांगा कितें दिसतलें मागीर तेच गजाली स्मार्ट. सो अश्यो खुबश्यो गजाली भुरगे करतात फाटल्यान हांव सगळें करता म्हणीत ना पण तुम्ही आयटी म्हणून तुमच्या कडेन गजाली उडोवंक दिसता कनेक्ट करतले गजाली. बरोबर बरोबर बरोबर. कित्याक भुरगे ह्याच गजाली हांगासर खंय तरी कनेक्ट जातात फसतात हेजेरूच. करेक्ट करेक्ट. आनी एका म्हाका कावन्सिलरान सांगलेलें इवन दिवसा दिप्ती मॅमीनी सांगलेलें भुरग्याची जो पर्यंत एटलीस्ट 10वी 12वी जायना पळय तो पर्यंत भुरग्यांक फोन दिवचे दिवप ना. तुमचो फोन दिया ताका जाय पडटा इतलो पळय. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. फोना शिवाय जावपा न्ही. बरोबर. फोना शिवाय जगपाक कळपाक जाय तांकां. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. स्मार्टनेस हितूर ना की तुझ्या कडेन फोन आसा आनी तूं फोन मारून तूं घरा पावलो. स्मार्टनेस हितूर आसा तुजे कडेन फोन ना आनी तूं खंय तरी पयस पावलो आनी फोन नासतना तूं घरा पावलो. हय हय हय. विथ तू रिसर्च करून. हय हय. ती तुजी तकली लावन तकली चलता न्हू तुजी. जर जावन की भुरग्यांक धाडा. हय हय हय. आमच्या जिच्या भुरग्यांचे उलयता म्हणल्यार जे अबाव 9वी 10वी तेंचे उलयता. हय हय हय. सो एक इगो एटिट्यूड खंय पर्यंत एक्टिंगान इम्पॉर्टंट आसा खंय पर्यंत दवरपाक जाय. कित्याक इगो तुमी नाका उलय म्हटलें की इगो आसपाक जायना आपल्याला खंय तरी इगो आसपाकूय जाय. हय आतां कशें आसा एक फनी हे सांगता एटिट्यूड एंड इगो शूड बी लायक अंडरवेअर यू शूड हॅव इट बट यू शूड नॉट शो इट. सामकें एग्री. कोणी तरी सांगलेलं बघा कोणी काय वाचलेलं बघा याद ना आसूंक जाय तुका ना जाल्यार तुका कोणी हे करतलो. बरोबर. पूण तो असो परत हांव म्हणन की दुसऱ्यांक न्ही कमी लेखूंक जायना केन्नाच. तो तेच्या हेतून आताची 5वी बटा सेम ना एक वयर एक सकल क्वालिटी वेगळ्या वेगळ्या तर तेच्या हेतून तो बरो आसतलो तेका बेश्टे अशें हे करूंक जायना कोणाक अशें हिडीस फिडीस करून हे करून केन्नाच जायना. सगळ्यांक घेवन कनेक्ट करून फुडें वचपाक जाय. आनी एक एक्टिंगाचें म्हणून म्हाका सांगपाक दिसता तुमी म्हाका रॉंग रायट करेक्शन करचें प्लीज. एक्टिंग गोंयान एक्टर्स खूब आसात भरपूर आसा एक्टर भितुरले 50% तरी एक्टर अजुनूय डिजिटली अवेलेबल ना. फेसबुकार इंस्टाग्रामार व्हॉट्सएपार अजुनूय ना ते तेंच्या कडेन स्मार्टफोन आसा दे आर स्मार्ट पर्सन पण तरी ते मुद्दम येवंक ना आनी आसा जाल्यार ते खूब कमी यूज करतात. तांची लास्ट सीन 15 दीस पयलीं 20 दीस पयलीं जाल्यार दिसतले तांकां यूज करपाक आमच्याकून बरें कळटात. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. आमच्याकून स्मार्ट ते एक दीस समज येयले 2 दिसान फॉलोवर्स वाडयतले आमच्याकून डबल करतले इजिली इतले दाखवता तांच्या कडेन. अशे व्हडले आमचे एक्टर गोंयान आसा तांकां वचून तुमी पयलीं मेळा
सर म्हाका एक्टिंगेन वचपाक जाय, बरोबर कितें करूं हांव? करेक्ट करेक्ट तुम्ही कितें म्हाका सजेशन दितले, त्यांच्याकडून सजेशन घेया. हय आणि म्हाका खूब बरें दिसता की गोंयचे एक्टर्स खूब बरे आसात. अशें तांकां इगो खंय भरलेलें ना, तूं म्हाजे कडेन येवं नाका रे, तूं सांगना रे, कोणूच म्हणचे ना. अरे उलटे हॅपी जातले हांव सांगता तुका, एक्चुअली उलटे हॅपी आमी जातले. जेन्ना कोणाक सुद्दां फोन मारून सांगता पळय, सर तुमकां मेळपाक जाय, यो मरे केन्ना येता. हय तशें हांव एक नाव घेता हय. बिचोलचो आमचे श्री नरेश आनंद कडकडे. हांणी म्हाका एक 2020 काय 2021 जशें हांवें म्हटलें की हांव क्रिश्चन लँग्वेज म्हणजे आमची साश्टी कोंकणी आसा बरोबर. पळय ती सुद्दां म्हाका आवडटा, खूब आवडटा उलोवपाक. सो तेणी म्हाका फर्स्ट ते शांतादुर्गा मठ मंदिर आहा तितून आमकां फर्स्ट म्हाका तेणी चान्स दिलो. ग्रेट एक्टर आणि ग्रेट हे तांकां गोमंत हे म्हणून म्हणजे acting फर्स्ट चा डायलॉग award. याद आसा खंयचो? ते तुम्ही कोंकणीन हय 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 दाखोवपाक हय, शकताले हय. तुम्ही म्हणून. त्या नाटकाचो एक्झॅक्ट मारिना आणि एक जॉन डिसिल्वा सराचे हे आसा बरोबर. ते हे करता. सो सिच्युएशन अशें आसा की एक मनीस येता वेर्णा जॉब इंटरव्यू दिवपाक. सो कित जालें जाणा एकदां हांव वेर्णा गेलो मरे आनी वेर्णा ते रिसेप्शन आसता न्हू तेणे म्हाका फॉर्म दिलो रे. आणि त्या फॉर्मा हांवें घेतलो मरे फॉर्म तो घेतलो आनी पणजे गेलो. वेर्णा साकून पणजे गेलो आणि फॉर्म भरलो आणि आण दिलो. तू सांग आता फॉर्म घेवन पणजे कित गेलो म्हणून थिंग बरयलें ना रे रायट इन कॅपिटल्स. सो कॅपिटलां बरयलो हांव थिंग गेलो बरयलो आनी आण दिलो अशें तें. म्हाका याची भाशा इतली आवडटा खबर आहा. बेस्ट आसा Too good, सिंपल too आसा. good. आमच्या गोंयच्यो सगळ्यो भाशा पेडण्यापासून ते काणकोण पर्यंत बरोबर. मालवणी बरोबर सगळी 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 बरोबर. बेस्ट आसा. एक तुमकां एक एक्टर म्हणून कितें फेस प्रॉब्लेम दिसता जो गोंयान अजूनय आमी भुरगे फेस करतात एक्टिंगेन स्पेशली? आता हांव बिचोलच्यान आयला. बिचोले तालुक्यात आमच्या रवींद्र भवन सांखळ्या बिचोलेम ऑडिटोरियम ना. तो एक प्रश्न म्हणजे ऑडिटोरियम आता चालू हे करपाचे आसा तशें हे म्हणिना. सो स्टेज आसा सगळें आसा पण ते आता जालें न्ही काय मातशें आनी बरें पडटलें हे करपाक. आनी इवन इन्क्लुडींग ओदो आमी सुरवातीकूच आमी जशें उलयल्लें त्या प्रमाणे म्हाका दिसता जशें डिजिटल फिल्डांतल्या लोकांक गव्हर्नमेंट सपोर्ट करता पळय, आतां सपोर्ट करपाक लागला पळय, तूं तांकां स्कीम प्रमोट कर म्हणटात किंवा वेरियस खूब गजाली सांग म्हणटात. बरोबर. आनी एक्चुअली डुईंग इट टू गुड कित्याक तेंच्या थ्रूच खूब लोकां कडेन पावतले. बरोबर. तशेंच न्ही म्हणजे कोण नाटक कलाकार आहात खबर आहा तेंच्या खातीर इन्कम वाडोवचो म्हाका मनानसून दिसता. डेफिनेटली ना. कित्याक थोडे जाण न्ही भाई तुम्ही जरी जॉब करता पण थोड्या जाण तेजेरूच डिपेंड आसा अजुनी. हय 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 हय. तेंच्यांनी कितलीशीच नाटकां केली. बरो विशयाक हात घातलो तुवें. तेंच्यांनी कितलीशीच नाटकां केला खऱ्यान तुमकां सांग. हांव पर्सनली वळखता. बरोबर. पण म्हाका सांगितलं नांवां तेंची म्हाका नांवां तेंची दी बरोवन म्हणून शकना कारण एक रिस्पेक्ट म्हणून तांकां केन्ना अजून नांव केन्ना विसरूंकूच ना. भाई दादा काका बाबा हेच नांव उलो मारता. तेंची फॅमिली तेंच्या वांगडा सगळीच उबी रावता. बरोबर बरोबर. म्हयन्यान 1-2 नाटक केले भितून कितें येयले तेजेर घर चलयतात अजुनूय आसात. आसा 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 आसा. तेंची फक्त ती कला कशी जपला सारकी. हय हय. ते परत सांगता हांव जोडपा खातीर ते बरोबर. हितून न्ही पण खंय तरी सपोर्ट एक्शन मेळचो न्ही. हय हय. आनी हांव अशेंच म्हणना की सरकार सगळ्या गजालींक सपोर्ट करपाक शकना. करेक्ट. आय एम एग्री टोटली. बट अशे कोण तरी लोक आसात जर तांकां सपोर्ट करपाक शकता जाल्यार अवश्य करचे. अवश्य. तुमच्या एरियेंतले अशे कोण नाटक कलाकार आसा जाल्यार तांकां पर्सनली वचून हेल्प करा. बरोबर बरोबर. खूब बरे बरे लोक आसात गोंयान हेल्प करपी सुद्दां. ते तू म्हणटा तशें रिसर्च केल्या शिवाय कळटा घरान बसून जावचें ना ते. यू हॅव टू गो. बरोबर. तशेंच हांव कितें म्हणटा काल नाटकां आसता पळय आमची बरोबर. संस्कृताय ती. बरोबर. कालो सुद्दां आमची संस्कृताय ती जपून दवरल्यात बरोबर. आनी प्लस यूथ आसा पळय बरोबर. हांव म्हणटा की आनी खंयच्या खंयच्या क्लबान ते करचे न्ही हांव बरोबर. म्हणना बरोबर. परत ते वाद जातलो तशें बरोबर. म्हणा ते वता तुमी बट दीस ऑल्सो यू गो. बरोबर. आता आयज दसरो आसा विजयादशमीच्यो शुभेच्छा ओके सगळ्यांक विसरले आमी. सो आता दसरो जाता शिगमो आनी खंय खंय वाळपय त्या ठिकाणी काणकोणा ठिकाणी खूब 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 कितें कितें जाता शाळांतले गडे आसता कुडण्याचे गडे आसता. हे हांव म्हणटा की प्रत्येक भुरग्यांनी हेणी न्ही वचून थंय नोटीस हे करपाक जाय विटनेस करपाक जाय वचून पळोवपाक जाय. एक हेजेरूच तुमकां सांगतलो हांव रॉंग कोणी मानचें न्ही. आमी खंयच्या बर्थडे पार्टीक गेले न्ही कारण आमी फोटो स्टेटसार चडयतात पण आमी देवळान गेल्यार फोटो चडयना आमी स्टेटसार. ज्या दिसा प्रत्येक भुरगो आपूण देवळांनी वयतात ते
हय हय स्टेटस सोडपाक लागले न्ही ऑटोमॅटिक जग चेंज जावपाक लागतले बरोबर तेका बरोबर इम्पॉर्टन्स कळटलो. बरोबर थोड्या भुरग्यांक कितें दिसता खबर आहा की बर्थडे ह्यो खूप व्हडलो, हय 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 देव वो प्रायवेटान दवरया अशें बरोबर. करनाका. बरोबर. तुम्ही दाखयता की आपूण देवळान गेला म्हणून जाल्यार लोकूय तुमकां दाखयतले आनी लोकूय तुमचे पळोवन वयतले देवळांनी. एक्झॅक्टली. अरे कितकीशी देवळां गोंयान आसा न्ही हिडन प्लेसीस अजून ते एक कितें तरी कॉन्सेप्ट आहा गोवा बियॉन्ड बीचीस. बरोबर. गोवा म्हणटकूच फक्त बीचीस. आतांची ते गजाल सांगता 4 दिसा पयलीं एक युपीच्यान म्हज्या फ्रेंडाचो फ्रेंड आयिल्लो सो ते म्हणपा लागलो खंय व्हरया हांवें म्हटलें बिचार व्हरया नाका थंय म्हणटा बिचार नाका म्हणून तेका आमी न्ही तांबडे सुर्ला घेवन गेले. सिंपल गजाल बरोबर. तांबडे सुर्ला घेवन गेले. मागीर नवरात्रा चालू आसली सगळ्या देवळांनी म्हाड्डोळ मंगेशी सगळ्या देवळांनी तेका भोंवणयले आणि एक सुंदर देवूळ आसा नरसिंहा देवूळ वेलिंग. तितून हांवें एक व्हिडिओ करून घातलो कोंकणी भाशेन की अशें अशें हांगा व्हिडिओ आसा तळी आसा. तो इतलो खुश जाला ना मेरे को मालूम नहीं था इतना है भैया म्हणून क्योंकि कुछ गूगल में डाला ये वाला तो वही फर्स्ट आता है पैसा ही करके रखा है गोवा मीन्स बीचेस आओ दारू पिओ हे करो. जितले आमी ज्या गजाली उलयतले पळय त्या गजाली दिसतले न्ही हय गुगलाचेर ते कितें दिसतले तुमकां आयटी म्हणून तो सगळें खबरूच जाते. हय हय जे आमी हॅशटॅग यूज करतले तेच गजाली थंय दिसतले तशें लिंक जाता थंयच लिंक घातली नाल्यार कितें काय दिसचेना न्ही. आनी ओवरऑल तुमी देवळां म्हटली पळय हितूर ओवरऑल आमच्या स्टडी प्रमाणे जरी तुमी आतां गोंयान बारीक मोठी देवळां आनी 5,000 प्लस देवळां आसात बारीक मोठी नंबर हय न्ही आसतली आसतली. प्रत्येक गांवान आमच्या आजूबाजूक 4 देवळां आसा जाल्यार हय 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 दी 2 मिनटाच्या वाटे घाल तुमकां व्हरपाक शकता. बरोबर तर बरोबर प्रत्येक गांवांनी कितली आसतली हय आणि सगळी ओल्ड म्हणटा हांव आमच्या जालें. जाणट्यांनी हे केल्ले आमचे दाय बरोबर. हांव तुमकां म्हणना की फक्त आमची देवळां प्रमोट करा हय बट जर तुमी थंय गेले जाल्यार तेवूय दाखया लोकांक की आमच्या गांवान हेवूय आसा म्हणून. बरोबर बरोबर फक्त व्हडले व्हडले दाखोवनाका. करेक्ट 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 खंय तरी न्ही भाई एक एक्टिंग कमी जालें हेजें कारण हें सुद्दां एक आसा की जग न्ही मटेरियलिस्टीक गजालींक फोकस करपाक लागले इन्क्लुडींग म्हाकाय मटेरियलिस्टीक गजाली जाय. आयज आमी जर नॉर्मल खुर्चेचेर बसून पॉडकास्ट करीत न्हू लोकांक वेगळें दिसतलें आनी हेजेर बसून वेगळें दिसता मातसो फील येता फील येता. सो गरज आसा गरज आसा पण आमी खुर्चेचेर बसून घेतलेले आसा पॉडकास्ट. हांव तितून आनी वयता की पयलीं आमी कशे सकयल बसताले बरोबर जेवणाक सुद्दां सकयल बरोबर. बसताले आतां ते बरोबर कितें ते म्हणटा एडॅप्टेशन इम्प्रोवायझेशन फुडें फुडें तेजें ट्रान्सफॉर्मेशन बरोबर. इवन सिंपल गजाली बाय कशें आसता थोड्यो अशी गजाली एक एक मात फनीचो इन्सिडंट टॉपिका भायर वयता म्हणून ते उलोवंक दिसता. म्हाका एकट्यान कितें म्हटलें बरा सर आपको लोन मिलेगा हाँ कळ्ळें तुका हाँ आपके पास गोल्ड है तो लोन मिलेगा म्हणपा लागलो इतना इतना मिलेगा. हांवें कितें जालें मुझे लोन चाहिए म्हटले आपने सही इंसान को कॉल किया म्हटले लेकिन गोल्ड रख के नहीं म्हटले गोल्ड करने का लोन चाहिए म्हटले. अब देखो की चालले मग फोन कट केलो न्ही. हितूर हसपार कशें न्हू बट एक व्हॅल्युएबल मेसेज आसा. लोन तुका खंयचेर मेळटा पळय एसेटाचेरूच मेळटा न्ही तुजो एसेट म्हळ्यार जे तुका फुडें काय युजाकूच ना ते. हय म्हाका गोल्ड करपाक म्हाका लोन दी हांव आत्तां घेता. करेक्ट 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 10% इंटरेस्ट लाय म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. 15 लाय 20 लाय पण गोल्ड करपाक लोन दी न्हू. गोल्ड करपाक लोन दी तू दीत ना ते करपाक. तू म्हाका गाडयांक खातीर लोन दिता म्हाका कित्याक जाय ती गाडयो बरोबर गरजे प्रमाणे गाडयो घेवपाक जाय गरजेचे. पण करेक्ट भुरग्यांक तिने फसोवन दवरला 30 पर्यंत एजीचेर भुरग्यांक क्रेज आसा गाडयांचो. तुम्ही पळया व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन फक्त हांव जितले लोकांक वळखता तेंच्यांनी म्हाका सांगला की फक्त ते भितरले 20% लास्ट गाडयांक घालतात. हय आनी भुरगे आपलो 90% इन्कम गाडयांक घालता. हो फॅक्ट आसा. फॅक्ट आसा हे तुमकां चॅक करपाक जाय बँकेन वचा आनी हे चॅक करा हेंचे ग्राफ चॅक करा. बरोबर हांव म्हणना की आमी लोन काडूंक ना आमी काडले पण आमी बऱ्या रिजना खातीर लोन काडले. हय हय आमकां गरज जाली म्हणून काडले आमी. बरोबर आमी आयफोन घेतलो पण आमी आयफोन घेतलो शूट करपा खातीर. करेक्ट पण लोक आयफोन घेता कित्या खातीर. हांव आयफोन 90% भोवाना कामा खातीर आमचो यूज जाता परत जालो तर बंद. करेक्ट 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 घेवन म्हाकाय भोंवंक दिसता पण हांव भोवाना बरोबर असो न्ही की तो म्हारगचो बीन म्हणून. बट हांव तकलेन खबर आसा कित्या खातीर घेतला. आता माझ्याकडे आसा कंपनीचो बरोबर. फोन तितूंतले अर्धे फीचर्स कळना म्हणजे एक्सप्लोरूच करूंक ना हांवें. गरज ना म्हाका पण ते तेची. गरज आसा ते गजाली येवचे. हय करेक्ट सो हे सगळे गजाली खंय तरी म्हणटा ते एक्टिंगाक खंय तरी कनेक्टेड आसतले गजाली. बरोबर 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 नाका त्या गजाली तुमी फसतात कोणाक दाखोवपाक नाका त्या गजाली घेतात. हय 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 तुम्ही खंयची गाडी घेया खंयचो मोबायल घेया कितेंय घेया तेजी 3 वर्सांनी व्हॅल्यू सारकी झिरो जाता. हय 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 करेक्ट 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 शोरुमांतून तुम्ही समज 10 लाखाची गाडी भायर काडली न्हू परत तुम्ही विकपाक चला ती 9.5 लाखांक भितर वयतली. डेप्रिसिएशन व्हॅल्यू तो ड्रॉप जाता बरोबर तुजे. काडटकूच चलची उदाना गाडी बट देवली व्हॅल्यू करेक्ट 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 आनी हेका लागून लोन मेळटा. हय हय हय
म्हणून पिशे लोकांक ते करतात आणि लोक पिशे जाताय, स्पेशली युथ. बरोबर बरोबर. थोड्या एग्री असतले, थोड्या एग्री आसचे ना, थोड्या म्हणटले की बाबा तू एक्टिंगेचेर पॉडकास्ट घेतालो मरे, हे कितें उलयता. हय, आमचे उद्देश तसो मिक्स बरोबर. करपाचे आनी पण एक इन्फॉर्मेशन लोकांक पावपाक जाय, हे कोण मुद्दाम सांगचो ना, कारण हे सांगून लोकांक लॉस एक्चुअली. करेक्ट 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 करेक्ट. हांवें म्हाका व्ह्यूज केन्ना मेळटले खबर आहा बाई, जेन्ना हाचे बद्दल बरें उलयतले तेन्ना, हय की बरें कितें प्रमोट करतले तेन्ना. हय. पण जर खऱ्यांनी फॅक्ट सांगितले जाल्यार व्ह्यूज कित्याक दितले लोक. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. लोकांक सत्य आयकपाक नाका न्हू. पण आमच्या टिमीचेच म्हणजे मोठो म्हाका बेस्ट आवडटा की तू कौशल कितें जावन खरें सांग. खरें सांग. तुज्या वांगडा जग आसूं नासूं म्हाका खबर ना, आमी तुमच्या वांगडा आसा. ऑलवेज स्पीक ट्रूथ. That कित्याक is how it should be. आमी लोकां वांगडा आसपाक जाय सदांच. हय हय. फक्त कितें जाता, आमी सुद्दां एडवर्टिजमेंट घेवन प्रमोशन करपाक शकता. वी विल ऑल्सो डू इन फ्युचर. ना न्ही करतले, आमकां इन्कम जाय. बट हेचो अर्थ असो न्हू की जे आमी करना ते आमी करचे दाखोवचे ना. हय. करेक्ट करेक्ट. आनी तुमी अशे खुबशे पयले आसतले, इन्क्लुडींग इन गोवा, की आपूण जे प्रोडक्ट यूजूच करिनात आनी लोकांक खपयतात वेगळ्या वेगळ्या हितूंतल्यान. सिंपल गजाली तुमकां उलयता. फॉर एक्झाम्पल आमी हे फुड्यान पेन दवरला, हय. पेनाची सुद्दां एडवर्टिजमेंट जाता. कप, बुक, कपडे घातल्याची. फक्त एका लागून कितें करपाक जाय, नांव वाडोवपाक जाय, फेम जावपाक जाय. करेक्ट 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 करेक्ट. आनी गोंयान जरी ह्या लेवलचो आमचे कडेन आसा, हय. आमी एडवर्टिजमेंट करपाक शकता, पण आमी घेयना. बरोबर बरोबर. कित्याक आमकां दिसता की आमचे लोक पळोवपी सामान्य आसा बाई. आमी एज्युकेशनल टायप पॉडकास्ट करता. हय हय हय. करेक्ट. सो लोकांनी कितें शिकोवन घेवपाक जाय आमच्या कडल्यान. हय 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 हय. कारण आमकां जे मेळोन तांकां तरी मेळोनी दे. कंटेंट तरी शिकोनी कितें शिकोनी. आमी सांगना कोण तरी सांगतलोच, आमी व्हडले देवयत्न न्हू. हय. पण आमी शिकलेले कोणा कडेन दवरतले लिपोवन फायदो कितें हेचो. ना 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 ना. आनी संस्कृतान तो श्लोक म्हाका याद ना, पूण विद्या खंय अशी दवरूंक जायना, इट हॅज टू बी फुडें हे करपाक जाय. आनी म्हाका तेच ऑलवेज फील जाता, जितले आमी शेअर करीत वयता पळय तितले गजाली आमकां बरें मेळटा, तितले आमकां बरें कॅश मेळत वयता. बायन कशें बाय तशी दवरले हाडटा, उदक जर काडत रावलो तूं सामकें हे जाता. इवन हांगारूच तुमकां एड करतलो हांव की एक्टिंगूय तशीच आसा. करेक्ट. जितली तुमच्या मदीं ती प्रेझेंट करा. हय, तितले मध्ये प्रेझेंट करा. आनी हांगारूच एक सांगतलो हांव, तुमी म्हणटले की आत्तां तूं म्हणटालो की मिडिया यूज करनाका म्हणून, बट तुमकां एक्टिंग बरी कळटा, तुमकां सपोर्टाक कोण ना, टेक अ फोन, तुमची एक्टिंग प्रेझेंट करा. हय, हांव तेच सॅटर्डे संडे केन्नाय असं हे जालां न्ही, कितें व्हिडिओ करता मरे हांव, घाला व्हिडिओज, व्ह्यूज यो ना यो, व्ह्यूजाचे पडलेले पण पब्लिक करा. हय 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 हय. आनी एक याद दवरा, जेन्ना तुम्ही घरांतून भायर पडटा खबर आहा, तेन्ना तुमकां नेगेटिव्ह आनी पॉझिटिव्ह दोनी गजाली घेवपाक कळपाक जाय हांगाचेर. करेक्ट. पण रिएक्ट फक्त पॉझिटिव्हाचेरूच करा. हय हय हय. घेवपाक दोनी कळपाक जाय. हय, नेगेटिव्हचे रिएक्ट केल्यार ट्रॅप ना रे तो. बरोबर. बसलो तितून. एक्झाम्पल कमळाचे. हय. तो चिकलान रावता पण कितें घेवन वर सरता, पॉझिटिव्ह न्ही. हय. अशी चिकल ताका चड लागपाक जाय न्हू. हय, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तांदूळ तसोच न्हू. बरोबर. चिकलला तो उगवून तांदूळही पांढरा. सो अशे बेजीक गजाली पळय जे बाई कोण अजून उलयना. आनी हांव म्हाका दिसता खूब रॅरली कोण उलयतले, आनी उलयताले तेंचे पॉडकास्ट कोण पळोवचोय ना. हय 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 हय. तांकां कळ्ळें क्रिस्पी जाय. करेक्ट. हे मेळून शिकतले कितें. बरोबर. आनी हे फक्त पॉडकास्ट आमी त्याच भुरग्यां खातीर किंवा त्याच लोकां खातीर जांकां कितें शिकपाक जाय. करेक्ट करेक्ट. हितूर आमकां व्ह्यूज डजंट मॅटर. हां. क्लियर कट हांव सांगता की तुमी अर्धे व्हिडिओज पळोवन स्किप जाले म्हाकाय काय प्रॉब्लेम ना. मातशे त्रास जातले की लोकांनी आख्खो पळोवपाक जाय म्हणून. पळोवपाक जाय आसलो इंटेन्शन आसता न्ही रे आपलें. पण एक फॅक्ट इज फॅक्ट. आनी अशें ओपन अप उलोवपाक कितें आमकां गॅस्ट जावंक मेळना. आयज म्हाका दिसलें की तुमच्या मुखार शेअर करचें. हय. कळ्ळें तुमकां. आतां तुमी म्हणटले की बाबा आपलो इंटरव्यू घेवपाक आपल्यानी हे गजाली उलयता. ना ना. बट इट्स लायक एक्टिंग ह्या गजाली कनेक्टेड आसा. हय हय. बिकॉज म्हाका जेन्ना फर्स्ट टायम आय विल लायक टू टेक द नेम ऑफ एमचे नटो शारदा क्रिएशन फोंडलाचे आसा. त्याच्या थ्रू हांवें एक नाटक केला. ओके. तेंच्या वांगडा कनेक्टेड आसा. तेंची फूल टीम म्हाका खूब बरी करता. आमचो तेजो टिमीचो इन्चार्ज पुरुषोत्तम मांडोळकर. तुमी जे तेंच्या खूब नाटकां पळयला आसतली. खूब नाटकां बरी बसयता. देवा सारको भुरगो. कळ्ळें तुमकां. सो फाटसून सपोर्ट मेळप भरपूर इम्पॉर्टंट. ऑलवेज सपोर्ट. केन्नाय फोन मार, केन्नाय कितें कर. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अशें मोटिवेशन दिवपी भुरगे सुद्दां आमचे कडेन आसा. तुमकां तेच सांगता न्ही. एक्टिंगान हे तुमी चला. तुमकां ओवरऑल ह्या पॉडकास्टांतून कितें शिकोवन घेवपाक जाय जाल्यार हांव इतलेंच सांगतलो
की मोबाईल बंद करा आणि तुमकां ऍक्टिव्ह ग्रो जावपाक जाल्यार वचा आनी एक्टरांक सांग मेळा. करेक्ट. आणि परत हांव रिपीट करता, वर्किंग प्रोफेशनल कोण आसा ओके, आणि कितें हितून क्रिकेट आसूं, फुटबॉल आसूं, बरोबर. एक्टिंग आसूं, हे आसूं, कितें तरी सायड बाय सायड करा, जेणे करून न्ही मातसो रिलॅक्स बरोबर. फील जाता. कित्याक आतांच्या जगान न्ही टेन्शन टेन्शन बरोबर. टेन्शन करून तुमकां बीपी जाता, हे जाता. सो हे केल्ल्या कारणान मातशें न्ही बॅलन्स जातलें तशें म्हाका बरोबर. जाता. ऑलवेज बॅलन्स जातात बरोबर आसा, पण ऑलवेज एका बरोबर 10 गजाली करपाक ट्राय करा. हय 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 हय. ऑलवेज अटेम्प्टेड. करेक्ट करेक्ट. आतां म्हणटा 10 गजाली टायम खंय आसा करपाक, आपूण लगीन जाला. अरे तुम्ही लगीन येतकूच तुम्ही ऍक्टिव्हिटीज एक्चुअली करतात. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही तुमच्या मिसेस घेऊन शॉपिंग वयता आसतले, ती ऍक्टिव्हिटी ती आमकां करपाक मेळना. बेगीनच मेळटली तुका करपाक. पण एक त्या वेन तुम्ही चिंतपाक जाय न्हू की आपली ऍक्टिव्हिटीज ती म्हणून. आपण खंय ट्रॅव्हल करता ते ऍक्टिव्हिटीज इंटेन्शन घाला की आपण कितें तरी शिकता हेच्या कडेन. एकेदां हांव सुद्दां खंय एकेदां वयता खबर आमची ट्रॅव्हलिंग आसता खबर, टीमी वांगडा जे सिंगल आसता पळय, तेन्ना चिंतता की येस म्हाजी मजा आयज हांव मडगांव पावलो. कितल्या लोकांक येवपाक मेळोंक ना मडगांव. बरोबर. म्हळ्यार थॉट असो तो कडेन घालता की येस ती जर्नी बोर जायना वाटेक सुद्दां. हय हय हय. तितलो पॉझिटिव्ह येता. पयलीं एकेदां कितें दिसतालें की म्युझिक आयकपाक जाय वाटेक. म्युझिक काय ना. ओन थोडसांगला मजा येवपाक लागता. ओन वायब्स मजा करपाक लागता. करेक्ट. आणि ह्या वायब्साचेर जेन्ना ते फुडल्या मिडियेन तूं पावता खबर त्या जाग्याचेर, तर तांकां तुजे वायब्स फील जाता. बरोबर बरोबर. पण जर तूं म्युझिक आयकून थंय गेल्लो आहा न्ही, तांकां कळटा वो जाम आसा पयलींच रे. म्हणजे एनर्जी ती फील जाता. कशें रे एक सांगता, अशें नाटक आनी म्हाजे हितून आयटी, सो हांव कितें एक एडवायस दिता, जेन्ना काम करतना ही गोष्ट थंय मिक्स जावंक जायना, आणि हे करतना ती गोष्ट हांगा मिक्स जावंक जायना. त्या टायमार तीच गजाल जाता. त्या टायमार ती नाल्यार न्ही डिस्टर्ब जाता फुल. त्यापेक्षा मागीर थोडे लोक कितें हे सोडटा नाटक, आनी तूं बाबा जॉबाचेरूच हे कर, आपल्याक डिस्टर्ब जाता. When I'm doing IT thing, right, I'm forgetting that I'm actor or whatever. ना, कित्याक डिस्टर्ब जाता म्हाका ते. हे कशें आहा बाई, आतां फॉर एक्झाम्पल आमचो पॉडकास्ट चालू आसा, हांव तुमच्या वांगडा फ्लोचेर हो पॉडकास्ट व्हरता. प्रिपेरेशन आमचें आसातूच, क्वेश्चन्स आसात ऑलरेडी, बट हेजे भायर हांव तुमच्या फ्लोचेर वयता, तुमच्या वांगडा वयता. हांव हे चिंतना की एडिटींग कशी येतली, कितें जातली, तुमी म्हाका कितें म्हणटले, हांव हेजे चिंतिना. हांव ह्या फ्लोचेर रावला. बरोबर बरोबर. आणि जेन्ना फ्लोचेर रावता खबर ती मजा येता. तुम्ही म्हणटले तें हांगासर एक्झाम्पल कनेक्ट, जेन्ना तुम्ही खंयसरूय आसता पळय कामाक हा, ते फुल त्या फ्लोन रावा. कामासून भायर येयले त्या फ्लोन रावा. करेक्ट करेक्ट. त्या जाग्याचेर त्या फ्लोन रावा. तुमची कधी ऑटोमॅटिक एनर्जी येवपाक लागता बॉडीन. बरोबर. तुमकां लोकांकूय आवडोंक लागता एक्चुअली. आणि एक सांगता हांव म्हाज्या कनेक्ट करून सांगता, थोड्यांक कितें दिसता खबर आहा, एक्टर म्हणटकूच ऑलवेज एक्स्ट्रोवर्ट आसतले म्हणून. अशें गरजेचें ना. आय एम टोटली इंट्रोवर्ट. लोकांक कितें दिसता पॉडकास्टा थ्रू कितें दिसता की आय एम एक्स्ट्रोवर्ट. आतां हांव फिल्डार जाताच तो, पण एकटो बाई म्हाका संवय, एकटो बिंदास रावता, आवडना, पण एकटो खूब इंट्रोवर्ट. माझे उलटे आसा. पण एक एकदां स्पेसिफिक आमच्या ग्रुपा वांगडाच आमी ते एन्जॉय करतात, उलयतात, परत जाल्यार येवन उगी रावले. हेजो अर्थ की आमी कोणे दुश्मनूय अशें न्हू. ना ऑब्वियसली आमचे तशेंच आसता. नथिंग बीइंग रॉंग रे. सो कोण एक्टिंग आला तांकां तुम्ही जर इंट्रोवर्ट आला येतो खंय धरा, काय प्रॉब्लेम ना हेजो. हय ती जस्ट 2 कॅटेगरी. आता म्हाका लोकांकडे खूप उलोवपाक आवडटा. हांव सुद्दां आतां ट्रेनीन वता आनी खंय बेस्ट असो उलोवपाक आवडटा म्हाका, पूण रिस्पॉन्स पळयता दुसरो जर नाल्यार मागीर पिसो म्हणटले हांव एकटोच बडबडटा तो उलयना जाल्यार ते पळयता, इंटेलिजन्स वापरता आनी फुडें व्हरता. हांगासर तशें म्हणटात न्हू की एक तर तुका उलोवपाक कळपाक जाय नाल्यार आयकपाक कळपाक जाय. दोनूय स्किल्स तुजे कडेन आसपाक जाय. एक्टिव्ह लिसनर इज मोर इम्पॉर्टंट. दोनूय स्किल्स तुजे कडेन आहा जाल्यार तूं जिखतलो. थोड्या जाणां फक्त भरपूर आयकता, पण लायक थोड्या जाणां फक्त भरपूर उलयतात. दोनूय आसपाक जाय न्हू. आयकता ते सुद्दां मराठीन म्हणा, नळी फुंकिली सोनारा इकडून तिकडे गेला वरा, तशें आसूंक जायना. कितें तरी आयकपाक जाय म्हणून आयकूंक जायना बेश्टे ते आसा. परत एक थोडेशें म्हाका तुमच्या परत तुमकां आयटी फिल्डान मातसो व्हरपाक जाय. शुअर. तुम्ही जेन्ना आयटी फिल्डान काम करता खबर, आयटी फिल्ड हो एक्चुअली स्ट्रेसाचो फिल्ड. स्ट्रेस भरपूर येता. अपडेट इतले गजाली फास्ट जाता खबर तुमकां तो कळचें ना. जशें की तुम्ही म्हणटले की आपल्याला 10 मिनिटांत हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय, पण ते पावतूक कळटलें की अरे वन न्हूच, वेगळेच कितें उरलें, वेगळेच कितें करपाक जाय. इतले फास्ट अपडेशन तुम्ही करता खबर आहा, मायंड तुमचो हे जायना, एकदा स्टक जायना. जाता स्टक जाता. सो आता कशें आसा, कोविड येयल्ल्या कारणान आमी वर्क फ्रॉम होम करताले, आनी आतां थोडे 2 दीस वर्क फ्रॉम होम आनी हायब्रीड मॉडेल 3 दीस ऑफिसान वता.
घराकडे राहून न्ही आणि स्ट्रेस जाता ऑफिसान राहून तुका आणि लोक एन्व्हायरमेंट एन्व्हायरमेंट असता आणि यू कॅन डिस्कस हिअर ऑल्सो यू कॅन डू व्हिडिओ कॉलिंग अँड वॉट एव्हर बट स्टील परत टेक्नॉलॉजी फेस टू फेस इज मोर बरोबर फ्रुटफुल बरोबर देन यू नो दिस टेक्नॉलॉजी सो स्ट्रेस येता आणि हांव आयटीच फिल्डान असं म्हणना बाकीच्या फिल्डांनी बरोबर. स्ट्रेस असता ती लेवल वयर सकयल बरोबर जावये ती फ्रिक्वेन्सी बेसिकली कितें म्हणटा हय ती हालतलीच न्ही ते हालतली तुम्ही ओदर एक कॉन्सेप्ट म्हणलो की मेडिटेशन ओम तर हय हय तुम्ही कशी कितें तुमच्या लायफान इम्प्लिमेंट करता चड स्ट्रेस येयलो काय मातशें करता केन्नाय ओके सदांच करता अशें ना येवन करता नाजाल्यार मदीं उठून हें जाता बसून आसता न्ही मदीं उठता अशीच एक पासय मारता दोळ्यार उदक मारता अशें थोडें तुमकां करता अपडेट दवरपा खातीर तुमी कसले व्हिडिओज पळयतात किंवा तुमी कितें करतात जर विचारलें जाल्यार हा सो इन आयटी फील्ड रायट एड युरेका म्हणून वेबसायट आसा तेजेर तुमी कोर्सेस लर्न करपाक जाय आपले सेल्फ लर्निंग करूकूच जाय नाजाल्यार न्ही यू विल बी बिहायंड तशें जाता आणि तू म्हणटा तशें 5-5 मिनटांनी अपडेट चेंज जाता दॅट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ट्रॅक ऑन इट थोडे गजाली म्हाका सुद्धा खबर ना अजून आय वूड से कितें तरी वेगळेच येयला आसतले न्ही हितून बी आय ऑल्सो डोंट नो कित्याक तशें जाता तुमकां विचारल्या कारणान वक्ता जाय तुमच्या कडेन पॉडकास्टाच्या पयलीं टिमीन डिस्कशन आसलें पळय कौशल आनी तूं आयटी फिल्डांतले विचारतले खबर आहा पयलीं हो प्रश्न विचार की ते सामके अपडेट केन्ना जाता काय आमची सुद्दां स्टडी एक लिमीट प्रमाणे आहा तुज्या कडेन आतां तुमी हांगार पावच्या पयलीं 1 वर पर्यंत आमी स्टडी करपाक शकता आयटी फिल्डांतले बरोबर पण हांगार पावोन तुका पॉडकास्ट ऑन तुका आमी काय स्टडीच करपाक शकचे ना सो म्हणजे इतले फास्ट चेंजीस जाता खबर आहा हय जेन्ना सुरवातीक आमचे एआय चॅट जीपीटी येयल्ले तेन्ना लोकांनी कितें म्हणलें नाका आमकां एक्सेप्ट करूंक ना पण आतां लोक एक्सेप्ट करपाक लागले हय पण तरी लेट जाला एक्सेप्ट करपाक बरोबर बरोबर कारण आतां एक म्हणटात पळय एक रोबोट 100 जाणांची कामां करता इतले फास्ट करता तर न्ही म्हणून सो अशें जाता न्ही कंपनीन बाबा तूं आतां एज अ ओनर आसा तुझे जर 100 लोकांची कामां 1-2 रोबोट करता जाल्यार तूं हांव 10 लोक दवरतलो मॉनिटर बरोबर. करपा खातीर उरलेल्यांक आय विल ले ऑफ सो अशें फुडें फुडें जातले खरेंच जातले हितून पण म्हाका दिसता हितून वोत मनीस टिकतलो जो सारको एडवान्स बरोबर खंय तरी सिमिलर जावपाक ट्राय करतलो बरोबर सिमिलर जावपाक ट्राय करतलो खंय तरी त्या लेवलचेर पावपाक तरी प्रयत्न करतलो मेन आपले मोर देन 100% सगळ्यात दिता मोर देन 100% तेच्या आनी तुज्या भितर डिफरन्स कितें अशें जाता आतां जसो आय एम अराउंड 13-14 इयर एक्सपिरियन्स इन आयटी आमकां प्रश्न विचारलो वता आमच्या मॅनेजरा कडल्यान वॉट डिफरंट यू डू विथ रिस्पेक्ट टू दॅट 5 इयर एक्सपिरियन्स सांगपाक सुद्दां एक एकदां हें जाता कळ्ळें न्ही आतां पळय चड एक्सपिरियन्स म्हणजे चड सॅलरी ऑब्वियसली सो ते अशें चिंततले की बाबा हेका कित्याक दवरू अशें आनी 2 हे केल्यार आपूण ते कॅल्क्युलेशन करून ते करता सो अशें जाता ऑब्वियसली सो दॅट इज ऑल्सो स्ट्रेस तुमकां केन्ना केन्ना भंय दिसता की आपलो जॉब गेलो जाल्यार दिसतात डेफिनेटली हय आनी हेज्या खातीर तुमचें प्रिपेरेशन कितें आसता थोडेशे मातशे हार्ड प्रश्न हे बट हय 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 प्लॅन बी सदांच आसता मनशाक कितें तरी एक्टींग इज नॉट माय प्लॅन बी आय नो पुरोयत ते एंड ऑल सो तशें अजून चिंतूंक ना हांवें करून तशें करून आय यूज्ड टू डू ट्युशन्स 2015-2016 आय यूज्ड टू डू ट्युशन सॅटर्डे संडे पूण ते परत स्ट्रेस जातालो म्हाका ते करून परत भुरग्यांक शिकोवपाचें सो देर आर ऑप्शन्स कितलो सक्सेस जातलो खबर ना तयारी तुमी दवरला मायंडाची तयारी दवरूंकूच जाय प्रत्येकान प्लॅन बी आसूंकूच जाय आपल्या कडेन सदांच तो वतलो अशें ना ते परत नेगेटिव्ह जाले ना वतलो अशें ना प्लॅन बी आसूंक जाय आपल्या कडेन बाबा कितें करतलो आपूण हें ना जाल्यार पण एक नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह अशें न्ही पण आपल्याक खबर आसपाक जाय हेजो एंड रिजल्ट कितें आसा एंड रिजल्ट आपूण एक खंय पर्यंत करतलो फॉर एक्झाम्पल तुमकां हांवें सुरवातीकूच सांगलें पळय अबाउट माय पॉडकास्ट म्हाका खबर आसा हांव खंय पर्यंत हें करतलो त्या लायनी पर्यंत तरी ग्रो जाली जाल्यार इट इज ओके म्हाका काय प्रॉब्लेम ना बट तसं जावंक ना जाल्यार आय विल डू समथींग बट हेजो अर्थ असो न्हू की हांव बसतलो बेकार आय विल ग्रोईंग माय सेल्फ डे बाय डे आनी एंड रिजल्ट आमच्या हातीन ना सो एक म्हाका तुमचो मेन प्रश्न उरलो अबाउट की मिमिक्री व्हडल्यान डिफिकल्ट टास्क सो कशें जातालें जाणा कोणी आतां लोक येयलो न्ही ताका पळोवन ऑब्जर्व करून तो कशें कितें म्हणटा सो परेश रावलाचें करून दाखयता जास्त खूब लोक करता बट
ये लक्ष्मी देवी कृपा करा रे बाबा, टेलिफोन आहे नमः, रॉंग नंबर आहे नमः, पैसा आहे नमः, रुपये नमः, ये क्या महिला क्या कुत्रिया ऐसा नहीं करने का रे बाबा, ये हमारा कौशल है, चांगला मनुष्य रे, चांगला मनुष्य है, उसका थोड़ा व्यूज बढ़ाओ रे बाबा, उठा ले रे बाबा, उठा ले, कौशल को नहीं रे बाबा, जो कौन कौशल का वीडियो लाइक नहीं करता उस सबको उठा ले रे बाबा, देवा रे देवा. टू गुड. एक म्हाका एक हे आता की मिमिक्री करताना जेन्ना आमचे साहित्यात सुद्दां येयलें उदाहरण की मायंडान बरी प्रिपेअर करचें पडटा, हाय, तें तकलेन म्हणजे हाडचें पडटा. बरोबर हेजे म्हणजे बरोबर. फास्ट कॅल्क्युलेशन काय जाता. आता परेश रावलाचे खूप वर्ष झाली करता म्हणून ते मातशे येता. अजून परफेक्ट ना स्टील एंड रिझल्ट कितें असो म्हाका आवडटा करपाक. हा हे वता. आता हेजेरूच एक कनेक्टेड हितून दिसता प्रश्न असो की मिमिक्री जाता तुमी पयलें आसतलें एआय थ्रू चॅट जीपीटी थ्रू बऱ्यापैकी वॉयस काडटात. वॉयस काडपी बऱ्यापैकी रेडी जाले हाय. रोबोट बरे काडटात. सो मिमिक्री जे करतात खबर प्रोफेशनली त्यांचो फ्युचर कसो कितें आसा. आता तुवेंच 10-15 मिनिटां म्हटलेले इमोशन्स हे लोक हाडटले ते हाडचे ना, जावचे ना आता तरी सध्या तरी सध्या जावचें ना. जावचे ना इमोशन्स. पण म्हाका दिसता कोण ज्या मिमिक्री फिल्डान स्पेशली प्रोफेशनली आहा तेंच्यांनी इमोशनलाच्या जायते काम करपाक जाय ग्रो इमोशनल जावपाक. लेट्स से जाता ते तितले क्लोज जावपाक काम करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक फिल्डान म्हाका उलयता उलयता म्हाका क्लियरिटी अशी येवपाक लागली तुमी खंयच्याय फिल्डान आसुनी इमोशनली जाता ते लोकांक कनेक्ट जावपाक ट्राय करा. बी इमोशनली कनेक्टेड विथ पर्सन. बरोबर. तुम्ही ते पर्सनली वळखो ना वळखो हाय 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 हाय. ट्राय टू बी इमोशनली विथ देम. करेक्ट म्हणजे इमोशन समजपाक प्रयत्न करा. करेक्ट. जाल्यार तुम्ही लॉंग टर्म जगतले हे दिसता. करेक्ट करेक्ट. तर साईदत्ताचे तुवें घेतले म्हाका खूप आवडटा तो. सारको हुबेहू तशी मिमिक्री कितें तूं सांगलें व्हेरी हार्डवर्किंग आणि अभ्यास खूप इम्पॉर्टंट खूप इम्पॉर्टंट करपाक. जेन्ना इवन सुद्दां आमच्या कडेन पॉडकास्ट जालो पळय साईदत्ता बद्दल थोडक्यान सांगता की बिहायंड द पॉडकास्ट खुबशे गजाली आमकां शिकून गेलो. म्हाका जेन्ना सांगलें कौशल अशें आसता तशें आसता. आमकां कितें दिसता मिमिक्री म्हटल्यार फक्त अशेंच असप म्हटल्यार अशें तें ना. खुबशे गजाली ते म्हणपाक लागून आपण मिडियार उलोवंक शकना. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. आनी खुबशे गजाली तुका आपूण सांगता. खुबशे स्टडी करची पडटा हांकां खूब समथींग बिहायंड इट. चेतन सचिताल म्हणून एक व्हेरी मिमिक्री आर्टिस्ट मुंबय त्याचे व्हिडिओ असा मुद्दाम पळय दाखयता त्याने बरे हे केला. तो म्हणटा आवाजाचे डायफ्राम हे करपा खातीर शंकनाथ सुद्धा खूप स्टडी असता त्याच्या भितर डीप असता स्टडी. आता ओव्हरऑल आता आमी डिस्कस केले पळय आमी मदीं एक कॉन्सेप्ट काडलेलो की तांकां कितें फंड मेळचो नाटककारांक. सो म्हाका मातसो एक्सटेंड करपाक कळ्ळो दिसता कॉन्सेप्ट. एक अशें सांगपाक कळ्ळें दिसता म्हाका लोकांक जर तुमच्या गांवांत कोणीय जर नाटककार आसा एक्चुअल नाटककार करपी आसा त्यांची जर नांवां तुमकां खबर आसात तुमी हांगा पर्सनली वळखता तांचें नांव लिस्ट आमचे कडेन फॉरवर्ड करा बाई कडेन किंवा आमचे कडेन फॉरवर्ड केल्या आनी तुमी पर्सनली कॉन्टॅक्ट करतली. कॉन्टॅक्ट करतकू तांकां जर खऱ्यांनीच फायनान्शियली हेल्प जाय आमी जाता पर्यंत हेल्प करतलेच. बरोबर. हेच लिस्ट आमी काडून एक बरे सोशल वर्कर असतात बरोबर नांवाचे सोशल वर्कर म्हणना ते एक्चुअली ग्रो करपाक शकता. हांव गॅरंटी खंय दिना. पण जे हेल्प करपाक शकता तेंच्या आमी नांव पावयतले फुडें व्हरून नेक्स्ट स्टेपार व्हरपाक आमी प्रयत्न करतले जेणे करून तांकां हेल्प एक्चुअली मेळची. बरोबर. हेजे फक्त आमी कनेक्शन करून दितले मदीं आमी खंयच आसचे ना. तशें तूं आतां फंड म्हटलें पळय एक नाटक हालींच्या हितून करता आनी सादें सुद्दां लाखाच्या वयर इजिली जाय. लाख तरी हांव कमी म्हणटा डोंट गेट मी रॉंग जाय इजी जाय. कित्याक तूं लायट्स हाडटलो सेट हाडटलो बेश्टे करता म्हणूनय करूंक फायदो ना न्हू. ते बेश्टे एक बाबा पड्डो लायलो आनी केले तशें जायना न्ही ते. एक सिंपल बाई कशें खबर आहा एक प्रत्येक सिंगल नाट्य कलाकाराक जर तूं जपता न्हू जाल्यार तो नाटक तो बेस्ट करून दितलो. हय 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 सेमच सारकें. हांवें पळयलां अशें लोकांक इवन गोंयांत जितले लोक कॉन्सेप्ट ना हेंचो जशा अवतरी नाटक आसता रातचे चलतात पळय ते आमचे म्हणजे 70-75 तालुक्यान फुल चालू आसा रातचे 12 एका 12 जालो हांव कितले भुरगे पळयता हांवें भुरग्यांक अजून पळोवंक ना. पण म्हाका जाल्यार आवडटा. हांव प्राऊड सांगता 70 आनी बिचोली तालुक्याचे भुरगे पळयतात ते नाटक. टू गुड. पळयता हांव तांकां खूब हांव ल्हानपणा पासून पळयता ते नाटक अजूनय गेले हांव नाटक चुकयना ते.
पण ओव्हरऑल सांगपाचो म्हटल्यार तर म्हाका सांगपाची गजाल शिकपाक मेळटा पळय, खूप शिकपाक समथिंग मेळटा. बिहायंड. खूप म्हणजे खूप. तू म्हणटा वो आपल्या मनातले कशें उलयलो रे, हय स्क्रिप्ट नसता कौशल स्क्रिप्ट तेंका. नसतात. मला Script स्क्रिप्ट ना. समज इनकेस चुकले सुद्धा न्हू हय कशे चेंज करतात चेंज घेता तुका कळचेत ना ते. कळचेच ना. मध्ये त्यांना पेटीवाला साथ बरोबर. दिता. आणि ही कला न्ही दशावतारी 800 वर्षाच्या पहिलीपासून 800 वर्षा पहिलीपासून आसा. इवन त्याच्या अजून बरोबरच जपता ती आणि बरे लोक युथ सुद्धा न्ही कोकणातले तितून हे जाता पार्टिसिपेट जाता. हांवें इवन ह्या पयलीं स्टेजीर नाटक करता करता सकयल्या लोकांक सुद्धा पर्सनली एंगेज करता. इट्स नॉट अ जोक. नॉट अ जोक. एकदा आमी आमचे डायलॉग धरतले काय तांकां पळयतले, तेंका पळयतले एक्झॅक्टली. ते तांकां एंगेज करता. ते सुद्धा एक एकदा ऑडियन्सांतल्यानच एंट्री हो. मारतात भितर. इवन समज खंयचो एकदा भुरगो समज कितें मस्ती करता तर तो मस्ती करता तो डायलॉग मध्ये घालतलो आणि फुडले वेळ कंटिन्यू करतले, हय 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 हय. जेणे करून तो भुरगो उगी लोकांक हय. कळ्ळे आणि समथिंग. थोड्या लोकांक कितें दिसता ना हे कितें उलयता ना कितें उलयना अभ्यास आसता तेंचो अभ्यास आसूं तू पुराण दाखयता यू बरोबर. कॅनॉट शो तू सगळे दशावतार ते 10 अवताराची स्टोरी दाखयता तू फुल. म्हणल्यार अशें हेड्स ऑफ तेंका खरें हेड्स ऑफ तेंका. गोंयान अशें न्हू खूब गजाली चालू आसा. हांव ओवरऑल सांगताच कित्या खातीर परत परत एक्टिंग म्हण आमी पॉडकास्ट आमी एक्टिंगेचेरूच घेता सो सगळे कनेक्टेड आसा एक्टिंगे खातीर. आमचे रणमाले आसा पळय खूब गजाली आसा. सुंदर आसा रणमाले. बाय म्हाका इतलें एक दूख कितें दिसता खबर आहा, हे आमच्या सोशल मिडियाचे सगळे गजाली येयनात. भुरगे वयतात पण फोटो काडिनात तेंचे. बरोबर बरोबर सो खंय तरी गजाली प्रेझेंट जावपाक जाय. बरोबर बरोबर. अपकमिंग एक्टर्सांक कितें म्हणून शिकतले जाल्यार ते करेक्ट करेक्ट करेक्ट. फक्त व्हिडिओज काडा भियेत एक्टिंग म्हणून समजतले बरोबर ना न्हू. बरोबर हेच्या भायर एक्टिंग कितें तरी आसा गोंयाची. भायले उलयत ना गोंयांतले तूं बरोबर आता बरोबर. प्रत्येक देवळातली जात्रा वेगळ्या पद्दतीन जाता. अरे प्रत्येक देवळातली बेश्टे जात्रा जायना तेका रिजन आसता हय. आणि व्हॅलिड रिजन आसता बेश्टे अशें जायना ते. हा थोडे सिमिलर दिसतले तुला पण दिसतले. कितें ना कितें चेंजीस आसा भितर. हय 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 ऑब्वियसली. फक्त ती पालखी धरपा पुरतीच न्ही, ते पालखी उरता ती धरून ती एनर्जी मेळटा ती फील करप इज समथिंग डिफरंट. तेच म्हणटा ना परत म्हणटा कल्चर आमचो न्ही रीच आसा आणि खूप सुंदर आसा. सगळो बाई न्ही Best एक्टिंगेचो आसा भाग आसा. culture. हय, सगळो कनेक्टेड एक्टिंगेचो भाग आसा. ट्रू ट्रू. कारण आमी उद्या पयला जेन्ना आमी पालखी धरता उद्या पळय म्हाका फोटो काडपाक लायक ना पालखी वांगडा पण धरून जे दिसता खबर आहा देव म्हाज्या वांगडा आसा ती एनर्जी फील जाता खबर आहा समथिंग बिहायंड दॅट. करेक्ट करेक्ट. आणि हेच तुका एक्सप्रेशन एक्टिंगेन जाय पडटा. हय हय थंयसून ते तयार जाता न्ही. थंयच्यानूच ते कनेक्ट जाता बरोबर. म्हणून ह्या गजालीचेर कोण उलयना सांगिना. आमी फक्त पालखी म्हणून कितें पळयता पालखी धरता आनी फोटो काडटा. हय सगळ्या भुरग्यांचे उलयत ना बट काडा फोटो लोकांक कळोनी करेक्ट करेक्ट करेक्ट. पण ती एनर्जी फील करा. एनर्जी देव ही एक एनर्जी आसा. हय हय एक्टिंग ही एक एनर्जी. एक्टिंग इज एनर्जी. बिंग अ संस्कृत स्टुडंट सांगपाक शकता हांव म्हणजे आख्खे युनिवर्स आहा पळय एनर्जीचेर आसा कनेक्टेड. हय हांव न्ही तूं उलयता पळय बिकॉज ऑफ वन फ्रिक्वेन्सी उलयता. करेक्ट करेक्ट. ती फ्रिक्वेन्सी ब्रेक जातली खबर आहा तेन्ना आमचे उलोवप बंद जातलें. उलोवपाचें बंद जातलें. जशें आमी ते फोन एकामेकांक मारता पळय आमी ते फ्रिक्वेन्सीचेर मारता. मॉलिक्युल्स अशें वता न्ही सायन्सान शिकयता हो. मॉलिक्युल सगळे वता आणि येतात. सगळे फ्रिक्वेन्सीचे भाग आसा न्ही आणि फ्रिक्वेन्सीचेरूच सगळे ते मेडिटेशन हे सगळे गजाली कनेक्टेड आसा. बरोबर. हे सगळे मातशे डीप आसा बट हय ते म्हणून सादे शब्दांक फ्रिक्वेन्सी हय 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 हय. आणि जे फ्रिक्वेन्सीचे सगळे बेसिक भाग म्हणटा की ते मेडिटेशन बीन सगळे गजाली. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हांव आनी एक सांगूंक सोदता इन एक्टिंग फिल्डान परत उलयता क्लासीस आसा पळय एक्टिंगेचे ते सगळे कडेन आसपाक जाय लायक म्हाका शिकपाक बरोबर. जाय सो क्लासीस केन्ना केन्ना एड पळयता हांव ती ऑड टायमार आसता सॅटर्डे संडे अशे पार्ट टायम नाजाल्यार म्हाका खूब इच्छा आशिल्ली पार्ट टायम थिएटर डिग्री करपाची पूण ती गोंयान अवेलेबल ना. हांव डेफिनेटली वतलो अशें न्ही पण इन केस जर समज खूब भुरगे तयार जाले जाल्यार वचपाक शकता न्ही एप्लिकेशन. हय 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 वचूं शकता. अशांची लिस्ट रेडी करची पडटली. लिस्ट रेडी करची पडली. फुल टायम न्ही पार्ट टायम बरोबर सॅटर्डे संडे. आता पार्ट टायम एमबी आसता पार्ट टायम बरोबर. एमई आसता इग्नो टायप कोर्सेस आसा इग्नो हय तशें आसता तशें. ते काय ऑनलायन शक्य बरोबर. जावचें ना ते वचून बरोबर. शक्य जातलें अग्री बट ते म्हाका खंय तरी अशें दिसता की ते आसल्यार मजा येतली आसली चड. म्हाका दिसता खऱ्यांनी जर कॉन्वर्सेशन जर लोकांनी खऱ्यांनी मनार घेतले आनी जर अशें डिस्टिंग काडपाक लागले जाल्यार एक्टिंग फील्ड गोंयचो वेगळो खंय तरी पावतलो. वेगळ्या लेवलचेर पावतलो. आणि एक्टिंग फिल्डान न्ही आपूण ग्रेट अशें ना केन्ना ना कितें कितें नवीन नवीन शिकता. एंडलेस बरोबर. प्रोसेस तो एंड ना बरोबर. तेका अंत ना तेका. फुडें 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 कितें ना कितें तरी बरोबर. शिकून 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 स्कोप आसता तेका प्रत्येक एका स्कोप आसता. एक तुमकां एक सादेच प्रश्न विचारता हांव जशें की इंस्टाग्राम आतांचो प्रत्येक भुरगो तुका विचारता पयलीं विचारताले खबर आहा तूं खंय रावता काय म्हणून आतां तुका कितें विचारता कितले फॉलोवर्स आहा रे. आसा माझे 2 आसा 2.1 हय. कितें ना, ना. तरी तितले ना पण ते एक बी
पण आता तो प्रश्न झाला सहज. हय 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 हय. सो तुम्ही इंस्टाग्रामाक खंयच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यून पळयता हो जर तुमकां प्रश्न केलो जाल्यार हांवें. हा सो हांव म्हणटा की घालचे न्ही अशें म्हणना, व्हिडिओज बी घालचे जेणे करून ते रीच जावन इतले, पण तेचेर कॉन्सन्ट्रेट करपाची न्ही की बाबा आपले व्ह्यूज जावंक ना म्हणून आपलो व्हिडिओ पाड काय तशें खचून वयचे न्ही, बरोबर. ते बी करपाचे सुरू. आनी हेजेरूच एक कनेक्ट करून म्हाका सांगपाक कशें दिसता, हो कलियूग आसा, याद दवरपाक जाय आमकां. आनी ह्या कलियुगान न्ही कली जेर बसला खबर आसा राक्षस, तेंचे गोश्टी बेगीन स्प्रेड जातले. हय हय. हांव डायरेक्ट सांगिना, बट तुमी समजून घेया हांव कसले व्हिडिओचे उलयता ते. आनी ज्यांच्या कडेन कली ना खबर आहा तेंच्या व्हिडिओ मातसो टायम लागतलो, पण इट विल ग्रो डेफिनेटली. जशें आशुतोष राणाक न्ही, मातशें ऑफ टॉपीक उलयता, आशुतोष राणाक हमरे राम नाटक करता, तू पयलाच त्याला व्हिडिओ, आय डोंट नो. एक ताका विचारता की इंडिया में रावण का मंदिर है क्या विचारता, तो कितें म्हणटा, सत्ययुग में देव डिफरेंट रहते थे, दानव डिफरेंट रहते थे. सत्य त्रेता युग में देव आणि दानव एकीकडे रावपाक लागले. सत्य द्वापार युगान द्वापार युगान ते त्रेता युगान एकाच फॅमिली म्हणजे महाभारतान रावले. कलियुगान एकाच मनशाच्या भितर देव आणि दानव असता. तू कलियुग म्हटलं म्हणून आहे तो देव आणि दानव असा जरूर तुमकां सांगता, देव आणि दानव आमच्या मध्ये सदैव उरतलोच, सदैव उरतलो. इट्स लायक अ स्विच. हय हय. तुका रामाक जितो करपाक जाय का रावणाक रावणाक जितो जितो करपाक करपाक जाय. जाय. हे वन ऑफ द माझे बेस्ट फेवरेट सरान सांगले, कवठणकर सरान सांगले, याद दवर आपल्या भितर राम आणि रावण आसा, तुझ्या भितर राम आणि रावण आसा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तुझ्या हातीन आसा की तू रामाक जागो करतलो का रावणाक जागो करतलो. रावणाक सुद्धा जागो केला न्ही, तितून पॉझिटिव्ह. रावण इज द फर्स्ट बेस्ट पंडित इन इंडिया, बेस्ट पंडित इन इंडिया रावण. तेका सुद्धा पॉझिटिव्ह, नेगेटिव्ह घे नाका तेणे कितें केलं ते, पॉझिटिव्ह तशें म्हणटा. सो तुमकां कशें येता ओवरऑल कितें दिसता की आमच्या ओवरऑल कॉन्वर्सेशनातून लोकांनी स्पेशली युथांनी कितें शिकून घेवचें, कितें घेवपाक जाय. युथांनी ह्यो गजाली शिकून घेवच्यो की आपले फर्स्ट डेडिकेशन. तुका जर आवडटा ती गोष्ट इजिली गिव अप करपाची न्ही, आणि स्ट्रेस घेवपाचो न्ही. स्ट्रेस इज द वर्स्ट थिंग. स्ट्रेस असं घेऊन हे करपाची न्ही, खंयच पावना मागीर, आणि मनीस खचून खचून वता. प्रेमान वागपाचें सगळीकडे. माझा दुश्मन तो माझा दुश्मन, आणि ते तसं करना तसं करना, तशें करपाचें, मेळून मिसळून हे करपाचें. आणि प्लस इम्पॉर्टंट आमचे जात्रा काले खंय 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 जाता, वेगळे वेगळे फेस्टिवल जाता, जशे की शाळांतले गडे म्हटल्यार एक्झाम्पल, रणमाले जाता वाळपय ते सायडीन, तालगडी जाता काणकोण सायडीन, अशें सगळे एका वचून स्टडी करपाची तेजेर, एकदा तरी वचून येवपाचें आयुश्यात. इवन म्हाका दिसता भाई, फक्त आमी गणेश चतुर्थी जर फक्त घेतली जाल्यार गोंयान न्ही काणकोण ते पेडण्या पर्यंत वेगळ्या वेगळ्या तरेन सेलिब्रेट केली वयता. हांव गेला. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. जेवण वाडपाची पद्दत वेगळी, जेवण करपाची पद्दत वेगळी. हय हय हय. सो तुमकां भितरल्यान कळटलें की देव म्हटलें कितें तो जाणून येतलो ऑटोमॅटीक. तांकां पळोवनूच कळटलें ही प्रथा पळोवन. म्हणजे जेन्ना आपूण आपल्या सर्कला कडल्यान भायर सरतले पळय तेन्ना कळटलें तुमकां. बरोबर बरोबर बरोबर. उदक म्हटलेलें पळय की एकाच एंगलासून पळोवनाका. एकूच फेस्टिवल 10 गांवांनी 10 सेलिब्रेशन करता. बरोबर. पळया वचोन. करेक्ट करेक्ट. अजुनूय लोक व्हडले व्हडले भाटकार लोक चवथीच्या दिसांनी शेणाच्या जमनीर वचून जेयतात. अरे ते आमचे कल्चर, आमचे रूट्स ते थंयच्यान येयला. थोडे लोक मुद्दाम व्हडले हेजेर. सो भाग वेगळे वेगळे आसात, इम्पॉर्टन्स तांकां खबर आसात. ते फक्त एक कामा खातीर पयस वयतात आनी आपल्या फेस्टिवलाक परत आल्यार आपल्या जाग्यार येतात. करेक्ट 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 करेक्ट. आमी कित्याक वयतात. सो हे सगळे गजाली तुमी गेल्यार कळचे ना. वचा, स्टँड जाया. आनी हांगा जर कोण असो म्हणटात की वचपाक गाडी ना, ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्स ना, जाल्यार गोव्यान म्हाका दिसता लिफ्ट मागता सुद्दां कोण लिफ्ट दिता. बिंदास दिता. आनी स्पेशली गोंयकारांक कोण ना म्हणिना. ते एक हे आसा. माझो एक्सपिरियन्स आसा. हय 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 हय. वचा, ट्राय करा, अटेम्प्ट दिया तरी, भायर तरी सरा. बरोबर. एक्टिंग असो कितें आसूं तुमी शिकून घेया. बरोबर. कौशल एकूच पॉइंट, हल्ली अक्कलकोट गेल्लो हांव, आनी अक्कलकोट कितें तरी खरेदी करतना कोण तरी मरे दोन कोंकणी उलयताले. अक्कलकोट खूब वयताले लोक आतां गोंयचे, कोंकणी उलयताले. हांवें डायरेक्ट रिप्लाय केलो ताका, आनी तेणें म्हाका रिप्लाय केलो. आमी वळखना एकामेकाक, पूण कितें कोंकणी भाशा, आमची भाशा इतलें येता. आनी म्हाका
हैदराबाद सुद्धा गेलो तेन्ना अशेंच जालें म्हाका कोण ना कोण तरी न्ही गोंयकार मेळटात कामाच्या निमतान US गेल्लो थंय सुद्धा म्हाका रॅन्डमली मेळ्ळो तिकडे जस्ट चड उलोवंक ना तो पूण जस्ट बाबा कसो रे अशें जालें तूं कोंकणी उलयता म्हणून तुम्ही ते हे केला असतं एक्सपिरियन्स केला असतं ना गोंयकारांमध्ये आपल्यापणाचो एक भाव आसा. हय 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 फट करून ते बाबा तू खंयचो हांव विचारता तू खंयचो हांव मडगांवचो अशें बरें आहा मरे हय अशें वळखना आमी हा एकामेकाक कोण देव जाणा कोण कोण तो पण एक आपल्या कोण फक्त गोंयचो आपलं- म्हणून ती फील आपलं आपलं हे कसं आपला वेगळी मनीस आसा. कसो खरेंच आपला मनीस कसो बरोबर. हे सांगताना न्ही म्हाका आता ऍक्च्युली गुज बाम कशें म्हाका हे जाला ते हांवें खूप कडे एक्सपिरियन्स केला भाई म्हणून सांगता. इवन आम्ही एकदा पुण्याक मिटिंगेक गेल्ले मग पुणे मेळ्ळे पुण्या आम्ही चायेक बसले थंयसर मेळ्ळे इतले कन्वर्सेशन वाढले चायेक गेले 10 मिनटां खातीर एक वर conversation. बरें करून दे पण इट्स लायक फिलिंग शेअर करता गजाली त्या मनशाकूय बरें दिसतलें तुका बरें दिसतलें ते बिहाइंड मोबाईल गजाली सगळे करा बिहायंड मोबायल इतलें सांगता तुमकां. गोवा बिहायंड बीचीस तशें बिहायंड बरोबर. लायफ बिहायंड मोबायल आम्ही मोबाईल यूज करता पॉडकास्ट शूट करपा खातीर पण अशे खुबशे गजाली तुम्ही करपाक लागा बरोबर आणि ओव्हरऑल आम्ही कॉन्क्लुजनाकडे भाई येवया उलोवपाक हेजेर खुबश्यो गजाली आसा हय टायमूय हय. वता आनी त्यांचा आमकां पेशन्स पळोवपाक त्यांचो लेवल आमकां पळोवपाक जाय सो म्हाका दिसता की मोबायलाचो उपयोग तुम्ही जाय तितलोच करा तो क्लीन फिट करा करेक्ट करेक्ट यो व्हिडिओ वो पॉडकास्ट कोणाचो आसूं खंयचो आसूं आपल्याक यूज आसा जाल्यार पळया इतून आपण कितें शिकलो हें नोट डावन करा. बरोबर सेकंड थिंग आपण ऍक्टिंगेन वयता जाल्यार आपण ऍक्टिंगेन बाकीच्यांकून कसो बरो एक्टर जातलो सत्य नासतना त्रास करिनासतना त्रास करिनासतना हे इम्पॉर्टंट आसा जाल्यार ते शिका बरोबर एक्टरा कडेन वचून बसा करेक्ट एकदा नॉन एक्टरा कडेन बसा आनी पळया हय आनी स्पेशली तुमकां एक सांगता तुमच्या कॉन्टॅक्टान जर कोण फिमेल कोण आसा तेज्या वचून केन्ना नखरे पळया एक्टिंग कळटली तुमकां तेवढे आपले एक्टर न्हूच एक्टिंग शिकतले अशे बारीक बारीक लोकांक वचून मेळा पळया बरोबर एक्टिंग इज जस्ट ऑब्झर्विंग थिंग ऑब्झर्विंग आणि ते आत्मसात करप प्रत्येकाकडे प्रत्येक जण ऍक्टिंग करता आणि प्रत्येक जण ऍक्टर आसा प्रत्येक जण एक्टर आसा लायफ इज सो फक्त प्रत्येकांचे परफॉर्म करपा जागा वेगळा वेगळा आसा सो तुमकां जर कितें दिसता कितें उरलां आसतलें कितें शेअर करपाक जाय आसतलें जाल्यार तुमी अवश्यपणे शेअर करपाक शकता. आय थिंक सगळें जाला जे कितें हांगा कितें नेगेटिव्ह घेवप न्ही गजाली सगळे पॉझिटिव्ह घेवन ह्या विजयदशमीच्या शुभ मुहूर्ताचेर हो पॉडकास्ट हे केला आणि मुहूर्त बरो मेळ्ळो आमकां कौशल तूं म्हटलें की सॅटर्डे संडे फ्री ना तशें म्हटल्यार फाल्यांच करुया सामकें सगळे गजाली हे करून येयल्यो देवाच्या मनान आसले ते आणि एंड करता करता म्हाका आवडीचो नट म्हणजे मच्छिंद्र कांबळी एक गाराणें घालून सांगता करूया. या देवा महाराजा बारा गावच्या बारा वैवाटीच्या महाराजा हय महाराजा तुका सांगना करूंक कारण महाराजा ह्यो आज कौशलान जो आमचो पॉडकास्टाचो प्रोग्राम करचो ठरवलेला महाराजा तो पारपणे पडून गेले महाराजा जर काय कोणी काळसा कोळसा भितर ग्रहपाता भूतपाता काय महाराजाक झालेली आसा जाल्यार पूर्णपणे त्याच्या पायाशी घालले महाराजा वडाची साळ पिंपळाक कर पिंपळाची साळ वडाक कर त्याचे घात त्याच्या घशात घाल रे महाराजा आणि असोच हो पॉडकास्टाचो चॅनल सगळ्यांपर्यंत पावतलो असं नावलौकिक दाखवून दे रे महाराजा हय महाराजा. थँक्यू सो मच. एकूच परत म्हाका सांगूंक काय दिसता मनातली गजाल जे कितें आमी उलयले विविध एग्जाम्पलां दिले आमी ती कोणी प्रत्येकान मनान लावन घेवची न्ही एग्जाम्पलां दिली फक्त ती कनेक्ट जावपाक जाय खंयसरूच आमचें इंटेन्शन नासता की कंट्रोवर्सी करपाची खंयसरूच कोणा वांगडा आमकां प्रत्येक कोणाकूच हट करपाचें हट करपाचें नासता फक्त शिकून घेवचें आनी जर तुमकां खरेंच पॉडकास्ट आवडलो जाल्यार तुमचें एकूच आवडट्या मनशाक शेअर करा जेणे करून तो एक्टिंग केलेली शिकपाक शकता एक्टिंगेच्या रिगार्डिंग कळटलें. थँक्यू सो मच. येस येस येस